तुज्या बावडतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागलें सकट दिलें. त्याच बावडतान तुमचेर, तुमच्या आतेसावांचेर, तुमच्या काळजाच्या अतिरेगांचेर, तुमच्या मागण्याचेर, तुमच्या कुटुंबाच्या सरसान्यांचेर जेजू ताचे आशिर्वाद घालतलो आनी तुमकां ह्या पूण शेतान ताच्या हाजीरपणाचो अनुभव जालो म्हणल्यार संतोशान खंडीत जावन तुमी फाटीं वेतल्यात. कित्याक म्हळ्यार आमचो देव कोणाचोय रीणकारी जायना. आमी ताका दिल्ल्याचे की 100 वांट्यांनी तो आमकां फाटीं दिता. मोगाच्यान हो वेळ तुमी ताका दिला. तुमकां 100 वांट्यांनी शांती, समाधान, बरी भलायकी तुमकां दितलो. ह्या बायबल समावेशाक आयिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक हांव आमच्या पिर्गस कुटुंबाच्या नांवें स्वागत म्हणटा. हांगासर आसात आमच्या वाराडेचे पाद्र्याक ह्या बायबल समावेशाक आयल्यात तांच्या लोकां समेत तांकांय आमच्या पिर्गस कुटुंबाच्या नांवें हांव स्वागत म्हणटा. हो बायबल समावेश चलोवन व्हरूंक आमच्या मदें आसात मानादीक बाप सुनील वेगस, तांची वळख तुमकां आसा. सांत आंतोनीचें पूण शेत केरे काडटे ताचे रेक्टर जावन आसात. सकाळीं उठून वेगळी हांगासर ते आयल्यात, तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवें हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आसात जॉन फेरार्तावन येतात हर एका सोनवारा रेतिरेक हांगा येवन गितां गावन वाजंत्रां वाजोवन आमकां मागोवंक कुमो करतात. तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवें हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर डिवायन वर्ड ही बायबल समावेश टॅलिकास्ट करतात. तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवें हांव स्वागत म्हणटा आनी तुमकां बरें मागता. मोगाचें न्हू, देव बरें करूं. Praise the Lord. Ergan tuka sumyan Jesu. Hoglap tuka sumyan Jesu. Hoglap tuka sumyan Stuti tuka sumyan Jesu. Stuti tuka sumyan Jesu. Vandan tuka sumyan Jesu. Vandan tuka sumyan Jesu. Harsitaun tuka sumyan Jesu. Harsitaun tuka sumyan Jesu. Mahima tuka sumyan Jesu. Mahima tuka sumyan Jesu. Mogal bhavanane baininno. कशी आसान तुमी? सकट बरी आसान. देवाक खंयच्या एका कारणा खातीर तुमी उपकारी जावन आसात म्हळ्यार सो उडास करा. खंयच्या एका कारणा खातीर जावं पुरो राती बरी न्हीद पडल्या जावं पुरो तें देवाचें मोर्तें देणें. जायते पावटी वडोर घर बांदचे मनीस केरेकट्टे पूण शेताक येतात आनी म्हणटात फादर रातची न्हीदच पडना. कितले प्रयत्न केल्यार दोळ्यांक दोळो लागना म्हणटात. त्या देखून देवान तुमकां राती एक बरी न्हीद जाल्यार या दिल्या जाल्यार ताका अर्गां दिया. खंयच्या एका कारणांक देवाक तुमी आज ऋणी आसात. त्या उपकारी मन दाखोवंक कुशी व्हरतात तसो उगडास करा. जावं पुरो भुरग्यां खातीर, जावं पुरो पती पत्नी खातीर, बऱ्या कुटुंबां खातीर देवाक अर्गां दिया, होगलाप दिया. आयच्या दिसा हो एक व्हरतो अवकाश तुका आनी आमकां फावो जाला न्ही गे. देवाचें उतर आयकोंक आनी ताचो नियाळ करूंक. आमी सुरवेर पवित्र पुस्तकाक हांगासर मान दिता आसतना गायन केलें. उलय सोम्या उलय, आयकता तुजो साकोर. तुमी साकरा भाशेन बसल्यात म्हूण चिंता. धन्यांक आयकोंक खंडीत मग जेन्ना साकोर आपल्या धन्यांक आयकता, साकोर केअरफूल आसता न्ही गे. आसता की ना? आसता. कित्याक म्हळ्यार उपरांत त्या साकरान कितें करूंक आसा, धन्यान कितें फरमायलां तें ताणें करूंक आसा. जर तो करिना जाल्यार, जर तो सुकोन पडत जाल्यार कितें जाता? तो शाणो साकोर जाता गे. विश्वासी साकोर जाता गे. धनी ताका बेश म्हणटा गे. ना. त्या देखून धन्यांची होगळीक ताका मेळाचें म्हणल्यार त्या एका कारणा खातीर
तो साकोर कितें करता गे म्हळ्यार धनी उलयता आसतना तो चीत दिवन आयकता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आज मोगाळ भवन आनी भयणीनो, एका साकरा बरी आमी हांगासर आसा. त्या आमच्या धन्यांक आयकूं ताच्या उतरां मुखांतर दिसपट्टें तो आमच्या लागीं उलयता. एक बरें साकोर आमी जावन ताका मानवोंची सेवा आमी ताका दिवच्याक. ताका मानवोंची सेवा आमी दिवच्याक. जर आमी चीत दिवन आयकना, जर आमी गुमान दिना, देव कितें आमचे तावन आशेता तें आमी समजून घेना, जर आमच्याच चिंतपाचे आमी जाता. ह्या संवसारांत जायत्यो फिलॉसॉफीज आसात, तत्व आसात, जायत्या माध्यमांतावन ती तत्वां आमकां आयकूंक मेळटात. जर त्या तत्वां मदें हें देवाचें उतर क्षीण जावन वेता, क्षीण जावन वेता, आनी देवाक आयकोवच्या बदलाक संवसाराक आमी चड आयकता, अखेरीक आमचो धनी आमकां शाण्या आनी साहबा साकरा तूं ल्हान संगतींनी हांवें सांगलेल्या हर एका संगतींनी तूं प्रामाणीक जालाय. हांवें सांगलेल्या प्रमाणे तूं जियेलाय. जें कितें हांवें तुका सांगलेलें आसा त्या प्रमाणे तुवें केलाय. त्या देखून ये तुका व्हड संगतीची जबाबदारी हांव दितां. सर्गेच्या राजांत तुका व्हड स्थानार हांव बसयता म्हणून तो म्हणत गे, म्हणत गे. जापी दिया जायते. आमी जापी दिल्ल्या वेळार आनी चीत दिवन आयकल्ल्या वेळार आमी एक्टीव उरता, एक्टीव उरता. गॉड्स वर्ड इज एक्टीव न्ही गे, एक्टीव. त्या देखून तें आयकोनचें आमी आमी एक्टीव जावंक जाय. त्या देखून इल्लेशें इंटरेक्शन करता आसतना, उलयता आसतना व्हडल्यान जाप दिया. म्हाका आयकता या आयकना तें दुसऱ्यान सवाल, पूण तुमी जाप दिया. त्या देखून अखेरीक त्या धन्यांतावन ती शहबास दिवची उतरां आमकां आयकोंक मेळ्ळा जे जाल्यार आमी साकरा बरी ताच्या पांयांतळी बसोवंक जाय. एका शिसा बरी आमी ताच्या पांयांतळी बसोवंक जाय. कशें मुरी मार्ताच्या घरा आयलेल्या त्या जेजूच्या पांयांतळी एक शीस कशी बसली गे. तुमकां कळीत आसा जावंक पुरो या तुमी आयकलां जावंक पुरो, आदल्या पयल्या शतमानांत बसचें म्हळ्यार शिसाची एक बसची रीत आयकोंक बसचें. सांग पावलो ताच्याच जिणे विशयांत उलोवन धर्मदूतांच्या कृत्य पुस्तकांत अशें म्हणटा, हांव गमालियेलाच्या पांयांतळी वाडुलो म्हणटा. म्हळ्यार ताचें शिकोवन, ताचें शिकोवन आयकोन गमालियल म्हजो मेस्त्री जावन आसलो म्हणून ह्या मुखांतर तो परगट करता. आनी हांगासरी मुरी जेजूच्या पांयांतळा बसचे मुखांतर तो जेजू जावन आसा म्हजो मेस्त्री, म्हजो धनी. ताका हांवें आयकोंक जाय. ताणें आयकल्लें म्हज्या जिवितांत हांवें पाळूंक जाय म्हणून तो ती दाखयता. आनी आजय मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आमी त्या मुरये भाशेन शिसाचें स्थान काण घेवन, शिसाचें स्थान काण घेवन आमी बसल्या करीत आमकां बरो वांटो विंसूंक जायना. देवाच्या उतराचो तो बरो वांटो आमी विंसीचे जाल्यार आज शिसा बरें आज आमी हांगासर बसोवंक जाय आनी ताका आमी आयकोंक जाय. तवळ आयच्या दिसा देवान दिल्लो हो बरो वांटो म्हजो आनी तुजो जातलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. अर्घां तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, जय जय तुका सुम्या जेजू, हर्षितां तुका सुम्या जेजू, वंदितां तुका सुम्या जेजू, आराधां तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू.
मगाळ भावांनो आनी भयणीनो, सोम्या तुजें उतर, सोम्या तुजें उतर आं जिवीत दिता. या म्हज्या पावलांक, म्हज्या मेटांक दिवो या उजवाड. उजवाड आमी जाणां ह्या पवित्र पुस्तकाचो बरयणार कोण जायते जाण आसात न्ही गे. पवित्र पुस्तकाक लायब्ररी म्हणटात. इट इज अ लायब्ररी न्ही गे, कंटेनिंग सो मेनी बुक्स न्ही गे. इतिहासाचे बूक आसात, प्रवाद्यांचे बूक आसात, जणवायाचे बूक आसात, विजडम लिटरेचर म्हणून आमी म्हणटा. हे सगळे बूक पवित्र पुस्तकांत आसात. विविध लोकांनी, विविध संदर्भार, विविध सन्निवेशांनी, विविध गरजेतेकेद ते देवाच्या प्रेरणान बरयल्ले. अखेरीक ह्या सकळ पवित्र पुस्तकाचो बरयणार एकलोच तो कोण? तो कोण? देव न्ही गे. देव पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान हे पवित्र पुस्तक बरयणारांनी बरयलें. तांची भास ताणें उपयोग केली, तांचें टॅलंट देवान उपयोग केलें आनी हे इतले बूक आमकां दिल्यात. आनी अखेरीक ह्या सगळ्या पवित्र पुस्तकाचो बरयणार कोण? कोण? देव. त्या देखून हर एका उतरा मुखांतर देव आमचे लागीं उलयता आनी देव ताच्या उतरांचो उजवाड आमकां दिता. उजवाड आमकां दिता. टॉर्च लायट न्ही, मिणकूची वात ती न्ही. टॉर्च लायटा थोड्या फावटी मोबायलाचो लायट काडून आमी वेता न्ही गे रातचें. आतां व्हडले टॉर्चांनी पुरो गेल्यात, धाकटे धाकटे मोबायलारूच आमचे टॉर्च मेळटा. करेक्ट दिसता गे? सगळ्यांक दिसता गे? ना न्ही गे, इल्लेशें मात्र दिसता, सगळें विस्तार रितीन दिसना. तेंच दोनपरांच्या सुर्याक आमी भायर गेल्या जाल्यार सगळ्यांक दिसता मो आं वय की न्ही? दिसता. व्हेरी गुड. तशें म्हणटा आसतना देवाचें उतर मोगाळ भावान आनी भयणीनो, असलो प्रकाश आमचेर फांकोवंक जाय. थोड्यांच्या जिवितांत देवाचें उतर एक चिमणी तशी मात्र आसा, तितलो मात उजवाड ह्या देवाच्या उतरांत हांव तांकां मेळिल्लो आसा. त्या देखून तांकां समासोलोवंक जायना आत्मीक जिवितांत. ते धांटोन पडटात, मुखार वचून पांय दवरूंक भियेतात आनी कितेंय करूंक तांणी कावज येतात. ना, देवाचें उतर त्या दोनपरांच्या सुर्या बरी तसलो उजवाड जर देवाचें उतर आमच्या जिणयेंत फांगता मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आमकां कसल्याचेच भिरांत ना, आमी वेता. आनी वो उजवाड आमकां कोण दिता गे म्हळ्यार तोच पवित्र आत्मो, जाच्या प्रेरणान हें सगळें पवित्र पुस्तक बरयलां. तो जावन आसा उजो. सिनाय पर्वताचेर उज्याच्या रुपार तो दिश्टीक पडिल्लो. आनी उपरांत आमी पळयता जेजून बसयलेलो आत्मो त्या पेंतेकोस्ताच्या दिसा त्या शिसां वयर आयलेल्या वेळार उज्यांच्या जिबा रुपार तो आयिल्लो. आनी वो पवित्र आत्मो उजो जावन हें पवित्र पुस्तकाचें वचन आमी वाचता आसतना, त्या पवित्र पुस्तकाचो नियाळ आमी करता आसतना आमकां खरो उजवाड दिता. जर मोगाळ भावान आनी भयणीनो, हो पवित्र आत्मो आमकां उजवाड दिता, देवाच्या उतराच्या उजवाडाच्या भितर व्हरता. देवाच्या उतरांचो उजवाड आमच्या जिणविताच्या हर एका संदर्भार तो फांगता. तेन्ना आमी कोणी भिवंकुरी जावन आसची ना. बदलाक आमी हर एकलो तो उजवाड हेरांक दिवचें सुवार्ता परगटणारां जावन ह्या संवसारांत आमी आसतले. हांव प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तर मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आमी सगळां उबे रावया. पवित्र आत्म्यांक आमचे मदगात आमी स्वागत करया. पवित्र आत्मो जावन आसा आमचो एकलो बळवंत आधार. आमकां तो कृपा दिता, आमकां तो सक्तेन भरता, आमकां तो पवित्र करता, आमकां जायत्या कृप्या धेण्यानी तो भरता. तर
आमचे दोळे आमी धांप्या त्या पवित्र आत्म्यांक आमचे वयर आमी मागून घेवया देण्यांच्या दातारा तें देणें प्रमुख जावन पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां समजून घेवंक साद करचें तें देणें त्या पवित्र पुस्तकाच्या उजवाडान आमचें जिवीत उजवाडावचें देणें त्या पवित्र पुस्तकाच्या उजवाडान आमच्या जिवितांतलो काळोख अंकार भिरांत कावजणी पयस करचो तो उजवाड आमकां पाठय म्हणून ह्या पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया आमचे दोळे आमी धांप्या आनी आमचे हात आमी उबान धरया ह्या पवित्र आत्म्याक अत्रेक घेया ह्या पवित्र आत्म्यांक परतून आमी मागया सा आगोस्तिनाचे उतरां आमच्या मतीक आमी हाडया सा आगोस्तीन म्हणटा मोगाळ भावान आनी भयणीनो केदळा त्या पवित्र आत्म्यांक आमी अत्रेकतांव आमी आशेतांव आमी लालेतांव काळजांतांव तुजी आमकां गरज आसा तुज्या मजतेचो आमकां तुज्या मजतेची आमकां गरज आसा तुज्या आधाराची गरज आसा तुज्या आधारा विणें आमचें जिवीत आमी जियोंक शकना देवाच्या उतरांच्या गुंडायेक आमी वचोवंक शकना तुज्या आधारा विणें तें उतर आमचें कन्न घेवंक आमी शकना म्हणून वळखून त्या अत्रेगान त्या आशेन आमी त्या पवित्र आत्म्याक आशेतांव मागतांव तेन्ना मोगाळ भावान आनी भयणीनो दुबाव नासतना आमचो जेजू त्या पवित्र आत्म्यांक आमकां दिता तो पवित्र आत्मो आमचेर तो देवून येता पान संको 138 138 नेण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रचणारा आमच्या पदवे धारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रचणारा आत्म्या पदवे धारा सन्मायन तुझ्या भरमोणाक मोच्या कृपेन भर म्हाका दिवंक तुका सेवा सन्मायन तुझ्या भरमोणाक मोच्या कृपेन भर म्हाका दिवंक तुका सेवा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रचणारा आत्म्या पदवे धारा हे मोगळा आत्म्या या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनी दैविक जणवाय आटापलेली आसा ही जणवाय घेवंक आसा हांगासर या बायबल समावेशाक पावलेलो आसा हे पवित्र आत्म्या या पवित्र उतरांचेर आटापून आसलेली ती जणवाय तुवें आमकां दिल्ल्या करीत तुवें म्हाका दिल्ल्या करीत ती जणवाय हांव मुजीकन घेवंक शकना हे पवित्र आत्म्या त्या देखून ही जणवाय मुजीकन घेवंक ही जणवाय मुजीकन घेवन त्या जणवायक सरी जावन जियोवंक हे पवित्र आत्म्या तुजे मजतीची गरज आसा तर हांगासर या वक्ता ही जणवाय या पवित्र पुस्तकात आटापून आसलेली आमकां सगळ्यांक दिवच्याक हांगासर आयलेल्या हर एकल्याचेर तूं देवून ये कशें तूं त्या शिसांचेर उज्याच्या रुपीन देवून आयलोय तशेंच त्याच रुपीन देवून येवन या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांच्या उजवाडान आमकां उजवाड दिवंक आमचो काळोख धांवडावंक आमचे तें तूं ये म्हणून हे पवित्र आत्म्या आमी तुका मागता तुका आराधन करता तुका येवकार दिता सन्वाट तुझ्या भरमोणाक मोच्या कृपेन भर म्हाका
देव तुका सेवा जाणवायें तुझ्या भरमोणा मोच्या कृपेन भर म्हाका देव तुका सेवा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रस्तारा आत्म्या पदवे धारा हे पवित्र आत्म्या देवाचें उतर आमी आयकत आसतना आमचो भावार्थ घट जाता भावार्थान आमी वाडटा भावार्थान वाडलेली परजा आमी जावंक जाय म्हणून तूं आशेताय हर एक पावटी लोक तुजे समोर येता आसतना तुवें म्हळें तुज्या भावार्थान तुका खूण केलें आनी अशें तुज्या पुता सुम्या जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां शिकयलें की भावार्थांत वाडलेली आमी तुका जायचे तुजो पूत जेन्ना भावार्थ उसारोंक सलवाल्ल्या शिसांक म्हणटा उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलोय कित्याक तूं दुबावताय म्हणून तो विचारता आनी ह्या मुखांतर आमी दुबाव नातलेली बदलाक भावार्थान घट जाल्ली भावार्थान बळवंत जाल्ली मनशां आमी जावच्याक तूं आपयताय हे पवित्र आत्म्या ह्या देवाच्या उतरांची समजणी तूं आमकां दिता आसतना आमी दुबाव नासतना भावार्थान वाडलेली मनशां आमी जाता तर आयच्या दिसा जे देवाचें उतर आमी आयकता ताचो नियाळ करता त्या मुखांतर भावार्थान वाडलेली परजा आमकां कर म्हणून तुजे मजत आमी मागता भावार्थ गुण कर दुबाव पयस कर वायटा वेगळांतले सदांच तो निवार भावार्थ गुण कर दुबाव पयस कर वायटा वेगळांतले सदांच तो निवार देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रचणाऱ्या आत्म्या पदवे दारा हे पवित्र आत्म्या जे देवाचें उतर आमी घेतलेलें आसा ज्या देवाच्या उतराचो उजवाड आमी घेतलेलो आसा ज्या देवाच्या उतरा वरवीं आमचो भावार्थ घट केल्लो आसा हें सगळें घेवन आमी आमचेच तकी रावोंक जायना आमी भायर वचोंक आसा आमी हो भावार्थ हेरांक दिवंक आसा हो उजवाड हेरांक दिवंक आसा आनी ह्या मुखांतर आमी हेरांकी तुजे थंय हाडूंक आसा आनी तुका ह्या देवाच्या उतरा मुखांतर हेरांक आमी दिवंक आसा सुवार्ता परगट आमी करूंक आसा सांत पाऊल म्हणटा जर सुवार्ता हांव परगट करिना जाल्यार हांव खरोच निर्भागी जर देवाचें उतर हांव दिना जाल्यार हेरां संगी तें वांटून घेना जाल्यार हांव निर्भागी त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो जो देवाचें उतर आमकां मेळिल्लें आसा उजवाड मेळिल्लो आसा तो वांटिना जाल्यार आमी निर्भागी जाता आमी कोणेय निर्भागी जावंक नजो आनी त्या खातीर देवाचें उतर आमी परगट करूंक जाय देवाचें उतर आमी हेरां लागीं वांटूंक जाय हो पवित्र आत्मो आमकां धैर्य दिवन दी ही सुवार्ता परगट करूंक आनी ताची सोबाय आमी वर्णूंक तो आमकां भास दिवन दी तो आमकां लँग्वेज दिवन दी तो आमच्या मतींत जाणवाय कसोवन दी म्हणून आमी मागया आनी जेन्ना मोगाळ भावान आनी भयणीनो पवित्र आत्मो ही देणी आमकां दिता भिरांत नासता आसतना त्या देवाची सोबाय त्या देवाच्या उतरांची सोबाय वर्णूंक हेरांक त्या देवाच्या उतरांत आमी हाडूंक तांकां ओडूंक आमकां साध्य जातलें ही सकत हें बळ आमकां तो पवित्र आत्मो व्हडा मापान दिवन दी म्हणून आमी मागया वर्णूंक तुका दिभास म्हाका तुजे तावन केदीस पयस करिनाका वर्णूंक तुका दिभास म्हाका तुजे तावन केदीस पयस करिनाका देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा
आत्म्या पोतवे दारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रस्तारा आत्म्या पोतवे दारा Arkan tuka semia jezum, Argan tuka semia jezum, Suti tuka semia jezum, Vandan tuka semia jezum, Mahima tuka semia jezum. आम्ही उभे राहून देवाचे उतर ऐकूया. सर्वेस्पर तुमचे सवयांसो तुमच्या सवयांसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. शेवटी ते 11 जण शिस जेवणार असताना जेजू तांकां दिश्टीक पडलो आनी तांच्या बेविश्वासा आनी काळजाचे दारुणाये पासत तांकां तो दुर्सालो. कित्याक तो जिवंत उठल्या उपरांत ताका पळयल्ल्यांक ते पातयेल्ले नात. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो, संवसाराच्या सर्व देशांनी वचा आनी सर्व रस्त्यांक सुवार्ता परगट करा. जो कोण सतमोनिना ताचेर क्यास्तेचें फर्मान पडटलें. सतमोनतल्यांक असल्या असऱ्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नांवें ते देंवसार सोडयतले, नव्या बसांनी उलयतले, सोरोप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेंय वीक बी ते पियेतीत जाल्यार तांकां तें बादाक जावचें ना आनी पिडेसांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले. देवाचें उतर हें तुका क्रिस्ता. अर्गां तुका semia Jesu. होगळाप तुका सम्या जेजू. Oglap tuka semia Jesu. स्तुती तुका सम्या जेजू. Stuti tuka semia Jesu. जय जय तुका सम्या जेजू. जय जय तुका semia Jesu. मुगाळ भावांनो आनी भयणींनो, एका याजकाचें प्रमुख काम कितें? सुवार्ता परगट करचें. सुवार्ता परगट करचें हें आमचें प्रमुख काम आनी ह्या कामाक आमी आद्यता दिवंक आसा, प्रायोरिटी. दिसपट्ट्या जिणेंत जायतीं कामां आसा, जायते राटावळ आसा न्ही गे तुमकां. जायती राटावळ आसा, जायतीं कामां आसा.
थोड्या कामांक तुम्ही आद्यता दितात नाही गे गरजेची कामां त्या कामांक आद्यता दिना जाल्यार कितें जाता गरजेचं असलेल्या कामांक आद्यता दिवन तें काम त्या वेळार करिना जाल्यार कितें जाता तुमी कश्टान पडटात नाही गे लुकसाण तुमकां जाता नाही गे ओके तशेंच मग भावान आनी भयणींनो सुवार्थ परगट करचें काम सकड कामांच्याकी पयलें स्थान घेता एका याजकाच्या जिणयेंत जर तें काम पोंदा घालून दुसरीं सगळीं कामां आमी करता जाल्यार आमी कश्टान पडटा हांव फाटल्या दिसांनी एक शिकोवणो आयकोन आसलो आनी ते शिकोवण्यांत भोव अपुरबायच्या शिकोवण्यांत असली एक गजाल तो ताका आयकतल्या त्या आयकोप्या मुखार दवरता ती कितें गे म्हळ्यार तो म्हणटा सुरविल्ले पवित्र सभेंत संस्थे नातिल्ले आसले गे सुरविल्ले पवित्र सभेंत पवित्र सभा उपजत आसतना ती वाडोवन येता आसतना कांय संस्थे आसले आस्पत्र्यो आसल्यो अनाथाची आश्रम आसलीं गे नातिल्ले न्ही गे तें परं कांय नातलें इस्कॉलां आसलीं गे इंग्लीश मिडियम ICSE CBSE तीं बरीं इस्कॉलां आसलीं गे नातलीं आनी ते चलोवपी कोणी नातले बदलाक कोण आसले गे म्हळ्यार सुवार्थ परगटणार आसले प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आनी ती सुवार्थ तांचे मुखांतर ती परगटली देखून पवित्र सभा हळे आज वरेक आसा आज वरेक आसा तो म्हणटा मुखारसून व्हरून तो संस्थ्यांक दुरसाना समचे गरज आसात पिडेसांची सेवा करच्याक आश्रमां गरज आसात भुरग्यांक बरें शिकप दिवच्याक इस्कॉलांक गरज आसात तें सगळें वय तें सगळें वय पूण तो म्हणटा हें सगळें मेंटेन करचें आमचें आद्यता जायत जाल्यार आतांची आद्यता न्ही गे प्रायोरिटी हें पुरो मेंटेन करचें तो व्हडलें एक हेडेक दॅट इज द मेन हेडेक अकाउंट मेंटेन कर तें मेंटेन कर तें बूक मेंटेन कर त्या कामागारांच्या फाटल्यान पड आनी हें तें पुरो म्हणून तेंच आमची प्रायोरिटी जायत जाल्यार आद्यता जायत जाल्यार आनी सुवार्थ आमी परगट करिना जाल्यार ती पवित्र सभा मुखार वेता वेता आसतना इतल्या कश्टांनी बांदून हाडलेली पवित्र सभा मुखार वेता आसतना ती आमी अस्कत केल्ल्या बरें जायत त्या देखून तो म्हणटा ह्या वक्ता ह्या वेळार कितें गरज आसा गे म्हळ्यार सुवार्थ परगटणारांची गरज आसा प्रेज द लॉर्ड आनी हें कोणाचें काम याजकांचें काम त्या देखून तुमी कंत करिनाकांत प्रेज द लॉर्ड तुमी कंत करिनाकांत जाता तें याजकांचें काम तुमी तुमच्या कामारच मेतेर जाया तुमच्या कामारच उरा चिंतूंक बरो हो कारण उलयता गे म्हणून न्ही गे पळया पापा फ्रांसीस कितें म्हणटा गे म्हणून आमी पळोवया तुमी इवँजली गाउदियम हो शब्द आयकला गे आयकोना गे इल्लो व्हडलो शब्द लातें भाशेचो शब्द ताचो अर्थ ट्रान्सलेशन इंग्लिशान तशें आसा जॉय ऑफ द गॉस्पल ह्या कोंकण्यात कितें म्हणटा सुवार्थेचो संतोश कितल्या जाणांनी हो बूक वाचला पळयला या तांतलें एक पेज जायत उक्ती केल्या म्हणून
आत वयर गेला सुवार्थेचो संतोष पळया व्हेरी गुड 1 2 3 4 5 एटलिस्ट वी हॅव अ फ्यू ओके त्या पत्रार मगळ भावानो आनी भयणीनो पापा फ्रांसीस अशें म्हणटा सुवार्थ परगटणी इगर्ज मातेचें पवित्र सभेचें काम आनी इगर्ज माता म्हळ्यार पळयणार आसची परजा आमी सगळीं हांवें म्हळें ह्या जाकांचें काम हांगासर एक स्टेप मुखार वचून सांत फ्रांसीस म्हणटा तें पवित्र सभेचें काम आनी हांवें सांगल्यान ती सूख ना कित्याक सूख ना म्हणटा गे म्हळ्यार म्हाका सांगा हांगा तुमकां सगळ्यांक बाप्तिस्म मेळ्ळा गे तुमी हांगासर आयिल्ले सकड बाप्तिस्म काण गेल्लेंत गे कोणाक मेळो ना गे हात वयर घाला पळय मागीर दिव्या सगळ्यांक बाप्तिस्म मेळ्ळा प्रेज द लॉर्ड बाप्तिस्मा मुखांतर आमी कितें जालें हांव सकड हां क्रिस्तांव जालें हांव मागीर हां पवित्र सभेचें संदेश जालें हांव मागीर देवाचें भुरगें जालें हांव मागीर एक इम्पॉर्टंट तुमी सांगो ना हां आमी याजक जाले हांव कॉमन प्रिस्टवूड म्हणटा आमी न्हय गे आयकलां गे कॉमन प्रिस्टवूड म्हणून आयकलां गे आमच्या याजकपणाक काले म्हणटात इंग्लीशचो टर्म कोलो हां हां ऑर्डेन मिनिस्टर्स आनी एक टर्म आसा आनी एक शब्द आसा मिनिस्टेरियल प्रिस्टवूड आयको ना गे हो शब्द आयको ना मिनिस्टेरियल प्रिस्टवूड म्हणटात मिनिस्ट्री फॉर द मिनिस्ट्री ओके पूण आमी सकड हांव तूं हर एकलो त्या जेजूच्या सार्वत्रीक कॉमन सामान याजकपणांत वांटेली जाले हांव त्या देखून आमी सकड याजक त्या देखून सुवार्थ परगट करचें मिनिस्टेरियल प्रिस्टवूड हें घेतल्या याजकाचें काम मात्र न्हय बदलाक सुवार्थ परगट करचें काम मुजें तुजें हांगासर बसलेल्या हर एकल्याचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 त्या देखून मगळ भवन आनी बेनिनो मार्काच्या सुवार्थेंत आमी आयकलें कितें म्हळ्यार जेजू आपल्या शिसांक संवसाराच्या पंताक वचा आनी सुवार्थ परगट करा म्हणून तो धाडटा त्या देखून तुकाय ताणें धाडलां सुवार्थ परगट करूंक त्या धन्यान तुका धाडलां सुवार्थ परगट करूंक तुवें केल्याय सुवार्थ परगट करनासाय तूं कोणेंय करचें काम म्हणून वगेस बसलाय ती जबाबदारी दुसऱ्यांच्या खांद्यार घालून दुसऱ्यांच्या माथ्यार घालून तूं थंड आसाय त्या देखून मगळ भावन आनी बेनिनो पयलें आमी समजून घेवया हें सत आयच्या दिसा देव म्हज्या आनी तुज्या काळजांत रिगा जाय म्हणून आशेता हर एकल्यान हांवें सांगूंक जाय म्हाका देवान सुवार्थ परगट करूंक आपयलां म्हाका देवान सुवार्थ परगट करूंक नम्यारलां म्हाका देवान सुवार्थ परगट करूंक धाडलां आनी सांग पावलो सांगता हांवें तुवें हांगासर बसून आसलेल्या हर एकल्यानी म्हणूंक जाय जर सुवार्थ म्हज्या तावन परगट जायना जाल्यार हांव करोंस निर्भागी Praise the Lord. Hallelujah. 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 Sam Francis, sorry, Papa Francis'aचें उतरां परत हांव सांगता तो म्हणटा सुवार्थ परगट करचें ही गरज माथ्याचें पवित्र सभेचें काम
यू आर द पार्ट ऑफ इट. प्रेज द लॉर्ड. तूं जावन आसाय पवित्र सभेचो भाग वैगी नाही वय. त्या देखून तूं पवित्र सभेचो भाग म्हणून वळखून घेताय जाल्यार हांव पवित्र सभेंतान विंगड आसचो, विंगड उरचो, विंगड आसचो म्हणून चिंतल्यार जायना. When you believe, when you know, केदाळ तूं म्हणटाय, केदाळ तूं पातयेताय हांव जावन आसा पवित्र सभेचो भाग म्हणटा आसतना त्या चिंतपा सोबे हें सुवार्ता परगड करचें काम तूं हातीन घेताय. प्रेज द लॉर्ड. नाही तर घेनाय. ही जबाबदारी कोणाच्याय कांद्यार दवरून तूं बसताय. निर्भागी जाताय. आनी त्या देखून मोगाळ भावनान बिन ही सुवार्ता परगड करूंक आमकां आपोवणें दिलां. इव्हँजली गावदियम परत व्हडलो सुवार्थेचो संतोश तांचो नंबर 119 पापा फ्रांसीस अशें म्हणटा, सगळ्या बाप्तिस्म घेतल्या भावार्थ्यांतय पळया. हांवें त्या देखून वडोल विचारलें तुमकां हर एकल्यांके पवित्र स्थान मेळ्ळागी या नागी म्हणून हांवें विचारलें ताका. त्या देखून हांगासर आसा पापा फ्रांसीस हांव आयिल्लें तें भोव अपुरबायेचें उतरां. तो म्हणटा सगळ्या बाप्तिस्म घेतल्या भावार्थ्यांतय पवित्र करच्या आत्म्यांचे सकत काम कर्ण आसा. प्रेज द लॉर्ड. वय तुझे तय मुझे तय आम्ही पवित्र स्नान घेतला देखून पवित्र आत्म्यांचे सकत आमचे थंय काम कर्ण आसा. तो मुखारसून म्हणटा ही पवित्र आत्म्यांची सकत मुझे थंय आसा आनी ती सकत सुवार्ता परगट करूंक म्हाका कालां करता. इट मूव्स मी. तो म्हणटा इट मूव्स द फेथफुल. लोटता, पुश करता, वत्ताय करता. पवित्र आत्म्याचो वत्तड अनुभव करून आसात गे तुमी? आसात? जर वो वत्तड ना जाल्यार दुसरोच आत्मो तुमचें तें काम करता म्हूण जालें. प्रेज द लॉर्ड. दुसरोच आत्मो तुमचें तें काम करता म्हूण जालें मोगाळ भावान आनी भयणीनो. खोटो आत्मो, संवसारांतलो आत्मो, संवसारांतल्या चिंतपातावन आयिल्लो आत्मो, विविध सोशल मिडियाचे गुलाम जावन तांतूनच बुडलेल्या वरवीं ताचे तावन आयिल्लो तो आत्मो. वॉट्सॅपाच्यो मॅसेज त्यो कितेंच आमी व्हेरीफाय करिनासतना, ताचें सत पळयनासतना त्यो आयकोन, त्यो उलोवन, तें सत म्हणून पातयेवन, तेंच चिंताप घेवन आनी तें 100 जाणांक धाडलेल्या मुखांतर आयिल्लो तो खोटो आत्मो आमचें तें काम करता म्हूण जालें. तो खोटो आत्मो मोगाळ भावान आनी भयणीनो सुवार्ता परगट करूंक आमकां वत्ताय करिना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तो आत्मो आमकां संवसाराच्या चिंतपाक लबदोन जियोंक आपयता. तो वळतावन मोगाळ भावान आनी भयणीनो उलटें चिंताप दिल्ले मनीस ह्या संवसारांत येवन गेल्यात. जावं पुरो मार्क्सिझम जावं पुरो, मार्क्स तुमकां कळीत आसा, कार्ल मार्क्स, जावं पुरो जीन पॉल सार्थ, एक्झिस्टन्शियलिझम तुमी आयकलां गे ना गे म्हूण म्हाका गुर्तू ना. तसले फिलॉसॉफर्स, रेने डेकार्ट, तसले फिलॉसॉफर्स येवन गेल्यात. तांचे चिंताप ते दिवन गेल्यात.
जीन पौल सार्थ म्हणटा तो म्हणटा कितें गे म्हळ्यार जर देव आसा तर हांव स्वतंत्र मनीस न्हय, हांव जावन आसा स्वतंत्र मनीस, देरफॉर गॉड डज नॉट एक्झिस्ट. कार्ल मार्क्सान सांगलेलें आसा हें रिलीजन, हें धर्म दुबळ्यांक शोशण करच्या खातीर हाडिल्लें. तें व्हडल्या मनशाचें एक हिकमत पितूळ. तसलें चिंतप हें घेवन मोगाळ बाबानान बीन तो सुस्पिरीत घेवन पवित्र सभेंतून भायर गेल्ले, पवित्र सभेचे विरोध उठचे, सुवार्ता परगट करिनातले, सुवार्थेच्या त्या स्पिरिताक सरी जावन जियेनातलेले कितलेगे व्यक्ती आसा. आतांय हिस्ट्री रिपीट्स म्हणटात. तेंत चिंतप ह्या माध्यमा मुखांत, जायत्या जाणां मुखांत, अनबावर्त्या मुखांत, त्या सैतानाचे गुलाम जाल्ल्या मुखांत, सैतानाच्या पक्षे खातीर, सैतानाच्या सैनांत रावून ताच्या खातीर काम करतल्या त्या मुखांत्र, तांचे मुखांत्र हें चिंतप आजून येवनूच आसा. असले फिलॉसॉफीस, असले तत्व येवनूच आसात. जर तांतून आमी बुडोवन आसाव तो आत्मा आमचे भितर येता, सुवार्थेक विरोध जावन काम करूंक आमकां लायता. हें आमी अनुभव करता न्ही गे? करता गे ना. पळया सोशल मिडिया, फेसबूक आनी कितें इंस्टाग्राम आनी कितें यूट्यूब पळयल्यार तुमकां कळटा मोगाळ बाबान आनी बेनीनो उपकाराक पडनातलेलें. मोत विकाळ करचें, देवातान पयस व्हरचें. ऑब्जेक्टीव व्हॅल्यूज कितें आसात ते ऑब्जेक्टीव व्हॅल्यूज नांत म्हणचे, कापी एक गम्मत कर म्हणचे, तुजें जिवीत ग्रेसकायेन आसा म्हूण चिंतचें. असलें चिंतप आमचें तें आमच्या भुरग्यांक तें घाल्लेलें आसा, हाडलेलें आसा, दिल्लेलें आसा. वो आत्म, वो खोटो स्पिरीट सुवार्थेच्या परगटणेक विरोध करचो तो आत्म आमचें तें राजवट चलोवचो आसा. आमच्या भुरग्यांक तें तो आयला, आमच्या तरणाट्यांक त्या आत्म्यान स्पेर करूंक ना, भुरग्यांक तें तो आयला. आनी असल्या वखदां मोगाळ भावनान बिनो हांवें आनी तुवें त्या पवित्र स्नान मुखांत्र आमकां मेळिल्ल्या त्या स्पिरितान आमी नव्यान बरोवंक आसा. त्या स्पिरिताची सगत आमचें तें आसलेली ती कितें गे म्हणून आमी समजोवंक आसा. ती सखत आमचें तें आमी क्रियाळ करूंक आसा, एक्टीव करूंक आसा. आनी ह्या आत्म्यान म्हाका आनी तुका सुवार्ता दिवंक, परगट करूंक, वत्ताय करूंक आसा. आनी त्या वत्तडाक, पवित्र आत्म्याच्या वत्तडाक, न्हय म्हज्या वत्तडाक आनी न्हय कोणाच्या वत्तडाक, बदलाक आमचें तें जियोवचें त्या पवित्र आत्म्याच्या वत्तडान ती सुवार्ता तुमी परगट करूंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. अर्गां तुका सुमेन जेजू, होगलाप तुका सुमेन जेजू, स्तुती तुका सुमेन जेजू, जय तुका सुमेन जेजू. त्या देखून मोगाळ भावन आनी बेनीनो उडास दवरा. सुवार्ता परगट करची तुजी, म्हजी, हर एकल्यांची जबाबदारी आनी आमची ड्युटी आनी आमचें काम. जी जबाबदारी आनी ड्युटी हेर सकट ड्युटींच्या हां वयर आसा. फस्ट म्हाका कळीत ना कितल्या जाणांक तुमकां काले म्हणटात टू डू लिस्ट म्हणून घालतात न्हय गे. आयच्या दिसा कालें काम करचें म्हणून 1 2 3 4 5 6 7 8 कोणी करतात गे तशें? आनी तें एकलें करता काय वय. आयच्या दिसा तावन मोगाळ भावन आनी बेनीनो 1 नंबरार कितें घालूंक आसा? सुवार्ता परगट करचें. आयच्या दिसा हांवें म्हज्या भुरग्यांक, म्हज्या ऑफिसांत कोणाक हांव मेळटा, कोणाच्या कश्टां विशयांत हांव समजता, कोणाक देव म्हज्या
कॉन्ट्रॅक्टर घालता पळया देवान कॉन्ट्रॅक्टर घालचे तांचे तावन फायदो उठोवंक न्ही आमी चिंतचें कित्याक म्हळ्यार ओ तो व्यक्ती म्हज्या कॉन्ट्रॅक्टाक आयला आतां पळया बरें पिळीचें ताका म्हणटात न्ही कमर्शियल वर्ल्ड ओ एक LIC एजंट आसल्यार ओ ती एकली मेळ्ळ्या आतां पळयचें तिजें कॉन्टॅक्ट जालां आतां इल्ले WhatsApp नंबर काडून घेवचे आनी ताच्या उपरांत एका म्हयन्या हॅलो हँटी हाव आर यू तुजें जेवण जालें गे तुजें ब्रेकफास्ट जाली गे वय माम जाली म्हणून रेस्पॉन्ड आंटीन रेस्पॉन्ड केलें वेरी गुड ताच्या उपरांत गुड मॉर्निंग गूड इवनिंग गूड नायट मागीर लास्ट हें गुड मॉर्निंग न्हय बेस्टन तें फाटल्यान दुसरो तेक इरादो आसा हां मागीर लास्ट आंटी म्हजी एक पॉलिसी एक आसा भारी बेनिफीट मेळटा तें तुका बरें जाता तें इतलें ताका मेळटा की तुवें इतलें गेल्यार जालें वर्साक चड नाका आंटी ल्हानशें एक घालया हें ल्हानशें एक इन्वेस्टमेंट तुका मागीर जातात मस्त पयशे मेळटात पॉलिसी मेळ्ळ्यार ताच्या उपरांत गुड मॉर्निंग ना गुड नायट ना गुड इवनिंग ना मागीर केदां लागोताय मॅसेज येवचे ड्यू डेट जाता पळया एक्सपायरी डेट जाता पळया तवळ आंटी आदल्या वर्सा एक पॉलिसी केल्ली न्ही ताचें ड्यू डेट आयलें आंटी देवान मोगाळ भावान आनी भयणीनो मनशांक आमच्या कॉन्टॅक्टार घालचें खंयच्याय एका मनशाक जावं दी देवान क्रिस्तांव जाल्ल्याच्या कॉन्टॅक्टार घालचें पवित्र स्नान घेतलेल्या मनशांच्या संबंधान घालचें कॉन्टॅक्टार घालचें ह्या मुखांतर ताचो फायदो उठोवंक बिलकुल न्हय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवान त्या मनशांक तुमच्या कॉन्टॅक्टार घालचें जी सुवार्ता तुवें आयकल्याय जी सुवार्ता तूं जियेताय जे सुवार्थेचो उजवाड तुवें घेतलाय तो उजवाड तुज्या उतरांद्वारे तुज्या करण्याद्वारे तें ताका दिवच्याक प्रेज द लॉर्ड जर तूं हें करताय मोगाळ भावनार बेनिनो सर संगत्यो तुज्या बऱ्याक पडटात त्या देखून जेजून सांगलेलें आसा पयलें सदां देवाचें रास आनी ताची खुशी न्ही गे देवाची खुशी जेजूची खुशी कितें तुवें सुवार्ता परगटणार जायचें म्हणलीस देवाची खुशी जर ही देवाची खुशी सुवार्ता परगट करची ती तूं हर एका दिसाचें तें प्रमुख काम म्हणून घेवन तूं करताय जेजूचें उतरां तुज्या जिणेंत करीन जातात प्रेज द लॉर्ड पयलें सोद देवाचें राज आनी ताची खुशी उपरांत तुका सर्व तुजें जातलें तुका मेळटलें तुज्या गरजांक तो पावतलो तुज्यो गरजो ऑटोमॅटिकली त्यो फुलफील जातल्यो दॅट इज द ब्युटी मोगाळ भावनान बीन आमी कितें करता म्हळ्यार हळे आमच्यो गरजो दीस वेतात वाडटात सडटात सोडल्यार तें कित्याक म्हळ्यार आमी पयलें देवाचें रास सोदिना पयलें सदचें घालें म्हळ्यार म्हजे पोटाचें दूख वचचें म्हज्या पांयांचें दूख वचचें म्हज्या पाटीची एक दूख गेल्यार पुरो फादर पाटीची एक दूख गेल्यार पुरो म्हाका एक तकली पडापड आसा ती एक गेल्यार पुरो म्हजे एक पयशे दिवंक आसा ते एक आयल्यार पुरो थंय मागल्यार हांगा मागल्यार तें जाता खंय त्या देखून आमी वेचें पयलें तें सदचें त्या देखून मोगाळ भावनान बेनिनो जायते फावटी आमच्यो गरजो तश्योच उरतात आमचे कश्ट तशेंच उरतात आमच्यो गरजो सुदारसून गेल्ल्यो गरजो जायनात त्या देखून पयलें देवाचें रास सदां पयलें ताचे खुशी सदां सुवार्ता परगटणार जाया आतां
सुवार्थ परगट करचें म्हळ्यार कितें कशें सिंपल सिंपल लोकांक जेजू सरशी हाडचें जेजूक लोकां सरशी व्हरचें तितलेंच दॅट इज द सुवार्थ सुवार्थ परगट करचें म्हळ्यार तितलेंच मगळ भावना बेनिनो एक सवाल तुमचे लागीं विचारता तुमच्या आत्मीक अवलोकना खातीर तुमी हे दोळ कितल्या जाणांक जेजू सरशी हाडलां या कितल्या जाणांक जेजू सरशी व्हेलां या जेजूक तांचे सरशी व्हेलां हांव केरेकट्टे पुणशेतांत आसां म्हाका थोड्या जाणांचे भारी एक लायक जावचें ल्हानशा मटार कशें जेजूची वळख दितात पळय कशें जेजूक या तांकां जेजू सरशी हाडटात पळया जेजूक तांचे सरशी व्हरतात पळया कितेंय एकलो हिंदवांचो या दुसऱ्या धर्मांचो तांच्या घरा बोवारी आसा जाल्यार खंयच्याय एका पिड्यान तो आसा जाल्यार या खंयच्याय एका गरजेंत आसा जाल्यार ताणें वचून म्हणचें ताच्या लागीं अळे हांवें थंय तुज्या खातीर एक आंगोन घाल्या हांव तुजे खातीर मागतां जर तुका तें मेळटा एक पुटी आमी थंय या हांव तुका आपोवन व्हरतां तशें मगळ भावान आनी भयणीनो कितलीं जाणां आमचीं क्रिस्तांवां आमचीं भाव भयणी कितल्या जाणांक थंयसर आपोवन हाडटात म्हणून ना म्हणटात फादर हांवें ताच्या खातीर आंगोन घाल्ली ताचें काम जालें ताणें मागलेलो उपकार मेळ्ळो पळया ह्या वेळार ही सुवार्थ परगट करचे आशेन त्या भावा भयणीक जेजू सरशी हाडचे आशेन तूं कितेंय मागता आसतना तूं कितेंय करता आसतना देवाचें राज तूं सोदता आसतना पळया तुवें मागलें मेळटा आनी तेन्सायच्या मार्काचे सुवार्थेंत आमी आयकलें तें देवाचें उतर मगळ भावन भयणीनो ह्या हांवें सांगचें न्हय थंयसर सांगलेलें आसा तें कितें म्हळ्यार तो तांकां सुवार्थ परगट करूंक धाडटा ताच्या उपरांत तो म्हणटा सतमंतल्यांक असल्या असरांची पदवी मेळटली म्हजे नांवें ते देंवसार सोडयतले नव्या बसांनी उलयतले सोरोप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसले वेग बी पियेती जाल्यार तांकां ते बादाक जावचें ना आनी पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले केदाळा सुवार्थ परगटणी आमची आद्यता जाता सुवार्थेचेर आमी सतमंतांव आनी ती पात येवन आमी परगट करता ऑटोमॅटिकली ह्या देण्यांनी आमी भरता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड खाली देण्यांनी आमी बरोचे सुवार्थ परगट करिना थोडे ते देणी देंवसार कितें करता की म्हळ्यार ती देणी तुज्या फायद्या खातीर गळसूंक प्रयत्न करता त्या देखून पळया कितलेशे व्हड प्रिचर्स कितलेशे प्रिचर्स पडले आसात धरणीक शेवटाल्ले आसात कित्याक म्हळ्यार सुवार्थ परगट करचे आद्यता सोडून पयशे करचे नांव करचें हांव तूं एक प्रिचर हांवूच एक व्हडलो मनीस म्हणून ताच्या नांवा खातीर आसचें पळया केदळा तो शेवट आमचो पळया तो बदलाता नथींग बट फॉल त्या देखून मगळ भावान आनी भयणीनो जेजूक लोकां सरशीं व्हरया आनी लोकांक जेजू सरशीं हाडया ती जावंक पावता सुवार्थ आमची परगटणी तुमकां आयकून इल्लो पुरो जालो गुतून म्हाका इल्लेशें लांब जालें गे ना ऑल आर एटेंटीव एक आमी एक्शन सॉंग करया गे इल्लेशें एक्टीव जावंक वयर 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 सकयल 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 तें तुमकां गोत्ता आसा जावं परत जायत्या रितीरेनी तुमी केलां आयकलां नाचल्यात देवा मुखार आमी खंडीत जावन नाचचेत दावीद आर्क पेट्याच्या मुखार नाचलो देवाक आमी ताळयो पेटयेत कांय जायना मनशांक मात न्हय मनशां मुखार नाचचें तें तितलें बरें देवा मुखार इल्लेशें ल्हानशें एक्टीव जावंक इल्लेशें उपगोण या इल्लेशें जायतें आयकोंक म्हाका कळटा जायतें लांबायेचें आयकोंक केलें कशें जातात त्या देखून आमी सक्टां उबे रावया वयर 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 सकला 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 गोता न्हय ओके
त्या जेजूक मोगळ भवनान बिननो हें गीत आमी गायता आसतना म्हजो रायतो, म्हजो रक्षक तो, म्हजो सोमीत तो म्हणून वळखून घेवया मात्र न्ही, म्हजो तो कसो रक्षक जाला गे, म्हजो तो कसो राय जाला गे. तशेंच ताणें हेरांचोय राय जावचे खातीर, हेरांचोय रक्षक जावचे खातीर आमी तांकां ह्या राया सरशीं हाडया. केदाळा हांव ह्या जेजूक म्हजो राय करून घेता, म्हजो रक्षक करून घेता, तो वळ मात्र त्या जेजूक आमकां हेरांक दिवंक जाता आनी हेरांक त्या जेजू लागीं आमकां हाडूंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. वंदन तुका सुमे जेजू, मोगला तुका सुमे जेजू, स्तुती तुका सुमे जेजू. वैर सकला 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 ओकर पाटी उजव्या डाव्या सोंदाकय. वैर सकला 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 ओकर पाटी उजव्या डाव्या सोंदाकय. तू सो हिरो कोण, म्हजो हिरो जेजू नंबर वन. तू सो हिरो कोण, म्हजो हिरो जेजू नंबर वन. वैर सकला 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 ओकर पाटी उजव्या डाव्या सोंदाकय. वैर सकला 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 ओकर पाटी उजव्या डाव्या सोंदाकय. तुजो इश्ट कोण, म्हजो इश्ट जेजू नंबर वन. तुजो इश्ट कोण, म्हजो इश्ट जेजू नंबर वन. सकड येयलें हांगालें आपणा येयले जावन वैर सकला 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 ओकर पाटी उजव्या डाव्या सोंदाकय. वैर सकला 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 ओकर पाटी फाटल्या डाव्या सोंदाकय. तू सो प्रेरक कोण, म्हजो प्रेरक जेजू नंबर वन. तू सो प्रेरक कोण, म्हजो प्रेरक जेजू नंबर वन. वैर सकला 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 ओकर पाटी उजव्या डाव्या सोंदाकय. वैर सकला 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 ओकर पाटी उजव्या डाव्या सोंदाकय. तू सो ओयस कोण, म्हजो ओयस जेजू नंबर वन. तू सो ओयस कोण, म्हजो ओयस जेजू नंबर वन. वैर सकला 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 ओकर पाटी उजव्या डाव्या सोंदाकय. वैर सकला 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 ओकर पाटी उजव्या डाव्या सोंदाकय. तू सो गवळी कोण, म्हजो गवळी जेजू नंबर वन. तू सो गवळी कोण, म्हजो गवळी जेजू नंबर वन. वैर सकला 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 ओकर पाटी उजव्या डाव्या सोंदाकय. वैर सकला 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 ओकर पाटी उजव्या डाव्या सोंदाकय. तू सो रक्षक कोण, म्हजो रक्षक जेजू नंबर वन. तू सो रक्षक कोण, म्हजो रक्षक जेजू नंबर
वन वैर 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 सकला 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 सक ओंकार पाटे उजव्या डाव्या नाचो काके वैर 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 सकला 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 ओंकार पाटे उजव्या डाव्या नाचो काके तुझो हिरो कोण मुझो हीरो जेसू नंबर वन तुझो हिरो कोण मुझो हीरो जेसू नंबर वन तुझो हिरो जेसू नंबर वन तुझो हिरो जेसू नंबर वन तुझो हीरो कोण जेसू नंबर वन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अर्गां तुका समय जेसू होगलाप तुका समय जेसू स्तुती तुका समय जेसू जय जय तुका समय जेसू जय तुका वंदितां तुका समय जेसू हर्षितां तुका समय जेसू हर्षितां तुका समय जेसू हर्षितां तुका समय आराधां तुका समय आराधां जेसू तुका समय जेसू praise you Jesus Praise Jesus. thank you Jesus Thank you, Jesus. बस मोगळ भवन आनी भयणीनो हांवें म्हणलें सुवार्ता परगट करचें म्हळ्यार हें हांवें जेजूक हांवें अनुभव केल्ल्या जेजूक म्हजो इश्ट जावन म्हजो गवळी जावन म्हजो रक्षक जावन म्हजो हिरो जावन हांवें घेतलेल्या त्या जेजूक हेरांक हांवें दिवचें ह्या जेजूक हेरां लागीं हांवें व्हरचें आनी ह्या वरवीं तांणी त्या जेजूक तांचो हिरो नंबर वन करच्याक तांचो रक्षक करच्याक तांचो गवळी करच्याक तांचो वयस करच्याक प्रेज द लॉर्ड थोबड मोगाळ भावना बिनून केदाळा हें परिवर्तन जाता पळया केदाळा ह्या तुज्या ह्या कामा वरवीं सुवार्ता परगटण्याच्या वावराद्वारे हें काम आनी एकल्या थंय जाता पळया तवळ सुवार्ता परगट करच्यांत तूं यशस्वी जाल्ल्या बरें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया त्या देखून तुवें एक सांकोव जावंक आसा यू हॅव टू बी ए ब्रिज सांकोव कालें करता ब्रिज कालें करता कालें करता ब्रिज एका कुशीक तावन आनी एका कुशीक लिंक दिता न्ही गे लिंक दिता तिशिल्यांक हिशीन येवंक हिशिल्यांक तिशीन येवंक साध्य करता त्या देखून सुवार्ता परगट जावचें म्हळ्यार करचें म्हळ्यार सुवार्ता परगटणार जावचें म्हळ्यार असो एक सांकोव आमी जावचें जो सांकोव ह्या जेजूक थंय व्हरूंक शकता आनी तांकां जेजू थंय हाडूंक शकता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आतां आनी एक डेफिनेशन हांव तुमकां दितां सुवार्ता परगट करचें म्हळ्यार काणी सांगची कालें सुवार्ता परगट करचें म्हळ्यार काणी सांगची आतां तुमी पळयतात थोड्या पटी थोड्या जाणांक ते काणी सांगची कला आसा न्ही गे आर्ट आसा आनी ती कला हें आर्ट तांचें तें इतलें बरें आसा गे तांचे तोंड परत्यान परत्यान काणयो आयकोया म्हणून जाता न्ही गे वय गे न्हय वय आनी सडावत जावन आमी पळयता जर काणी ती तुज्या जिविताची काणी जाल्यार तुज्या अनुभवाची काणी जाल्यार ती सांगोंक तूं आनीकी त्या काणयेंत तुजें इनवॉल्वमेंट तुजें मेथेरपण आनीक चड जाता जावं पुरो एक एग्जाम्पल ल्हानशें दिवचें जाल्यार कोणाक हांगासर मसले धरची सवय आसा गरी घाल कोण वेतात की थोड्यांक तें एक हॉबी आसा मसले धरचे ते मलपे आनी खंय पुरो वेतात मसली धरूंक ती एक गरी काण घेवन वेतात तांच्या लागीं ती मसली धरची तांकां जाल्लो तो अनुभव तांचे तावन आयका धडापटी तो ते न्हय जाल्यार शिकारेक वेतात की हांगा थोड्यांक शिकारेक वेची संवय आसा गे तांचे लागीं तांचो अनुभव विचार शिकारी करता आसतना तांकां जाल्लो अनुभव ते इतल्या बऱ्या रितीन ते शिकारी करच्या विशयांत आनी मसले धरच्या विशयांत म्हणटात की दुसऱ्या दिसा तुमी रेडी जाताय वचूंक ताच्या सांगात म्हाकाय आपूण वर्सा इब्बा म्हणून न्हय गे
नाही गे म्हजो एकलो फ्रेंड आसा कोडयाळचो तो थोड्या फावटी हेणें तेणें पुरवतात आनी हर एक फावटी आयलेल्या वेळार म्हज्या लागीं मास्ले धरच्या विशयान ते उलोवचें आनी ताचें आयकोन म्हाका इतली आशा जाल्या एक फावटी ताच्या सांगात वचाचें म्हणून मास्ले धरूंक केदळा मगाळ भवन आनी बेनिनो जेजू तुजो तुवें अनुभव केल्लो इश्ट जाता बेश्टें न्ही जर तें देवाचें उतर तूं कंत नाटवना जाल्यार जर तें देवाचें उतर वाचलेलें तें तुजो वांटो जावना जाल्यार तुज्या जिविताचो भाग तो जावना जाल्यार तुवें सांगचें आपल्या हेरांक सांगचें इट बिकम्स अ फिक्शन फिक्शन म्हणून आयकलां गे वॉट इज फिक्शन बूक आसात न्ही फिक्शनल बुक्स आनी नॉन फिक्शनल बुक्स म्हणून आसात एक दंतकथे म्हणटात न्ही गे आनी एक रियल न्ही गे रियल जावचें त्या देखून हो अनुभव क्रिस्ताचो अनुभव तुका जाल्ल्या करीत त्या देवाच्या उतरांचो अनुभव तुका जायना जाल्यार त्या देवाच्या उतरां वरवीं तुजें जिवीत बदलूना जाल्यार त्या जिवीच्या देवाच्या उतरां मुखार तुज्या जिणेंत कसलोच फरक येवना जाल्यार तें तांकां आपणें एक खंयची एक दंतकथे तवळची एक दंतकथे सांगल्या बरें जाता दे वील नॉट बी अट्रॅक्टेड they will not be attracted. ही काणी जेजूच्या सल्वासावांची काणी जेजूचे सुवार्थेंत ती आमकां फावो जाली काणी केदळा तुज्या जिविताचो भाग जाता गे आनी वो भाग तूं ताका कोणाय की कोण तुज्या हांवें सांगलें कोण तुज्या संबंधांत देव घालता तांकां तूं दिताय गे केदळा ही रियल यू हॅव एक्सपिरियन्स्ड इट यू आर टॉकिंग फ्रॉम मी अ डीप एक्सपिरियन्स म्हणून आनी एकल्याक समजता गे तो बोड ताका तें रियल म्हणून बघता आनी तो तुजे काणी पाती येता आनी तोय चिंता म्हाका कशें बघता पळय एक फावटी ताज्या सांगात घरी घालूंक वसाचें म्हणून तशेंच तांकांय बघता ह्या मनशा सांगात हांवें वसाचें ह्या मनशा सांगात हांवें उलयचें ह्या मनशा सांगात म्हजे कश्ट हांवें वांटून काणगेचे ह्या मनशाक हांवें मेळाचें ह्या मनशा लागीं हांवें संबंद दवरीचे ह्या मनशा लागीं हांवें तवळ म्हजें जिवीत वांटून घेचें म्हणून समजत सुवार्थ परगटणार तूं जाताय सुवार्थ परगटणार तूं जाताय त्या मनशाक त्या जेजू सरशीं तूं हाडूंक शकताय आनी ह्या तुवें ह्या सुवार्थ परगटणेक महत्व दिलाय देखून ती प्रायोरिटी दिलाय देखून ही सगळीं बरेंपणां ती असर्यां ती बरेंपणां तुज्या जिवितांत आनी ताज्या जिवितांत घडटात प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया आखेर करच्या फुडें म्हाका चड वेळ ना एक 2-3 मिनटांनी म्हाका आखेर करूंक सांगिल्लें आसा सांगचें जाल्यार मस्त आसा एका दिसाचीच रेतेर दिवन हांवें ह्या वशेंत एक संगत एक काणी सांगाचें जाल्यार म्हाका भावन आनी बेनिनो ती काणी म्हाका कळीत आसाच कळीत आसाच आमचें एक व्हडलें दौर्भाग्य म्हणटात पळय कालंग म्हळ्यार आमकां एक काणी कळीत आसा जें जाल्ल्या मापान कळीत ना बायबल आमकां कळीत ना देवाचें उतर आमकां कळीत ना देरफॉर वी आर नॉट एबल टू शेअर देरफॉर वी आर नॉट एबल टू शेअर त्या देखून मोगळ भावान बीन सुवार्थ परगटणार जावच्या पयलें एक काणी आमकां कळीत आसा जे सल्वासावांची काणी आमकां कळीत आसा जे देवान कितें केलां कितें करूंक ना कितें सांगलां ताची जाणवाय आमकां आसूंक जाय आनी त्या देखून मोगळ भावान आनी बेनिनो बायबल जावंक जाय आमचो दिसपडतो सांगाती आयच्या दिसा कितल्या जाणांनी बायबल हाडला हात वयर गेला आमी सड यूज करूं ना
व्हेरी गुड, व्हेरी नायस, व्हेरी नायस. वेळ मेळटना हर एका दिसा एक इल्लें इल्लेंशें जाल्यार वाट हर एका दिसा एक रूल आसा. ती रूल आज हांव तुमकां सांगता, ती रूल तुमच्या जिवितांत पाळा. नो बायबल, नो ब्रेकफास्ट, नो बायबल, नो बेड. म्हणा, नो बायबल, नो ब्रेकफास्ट, नो बायबल, नो बेड. परत म्हणा, नो बायबल, नो ब्रेकफास्ट, नो बायबल, नो बेड. बायबल ना जाल्यार ब्रेकफास्ट ना, बायबल ना जाल्यार न्हिदोंक वचनाकात. ती रूल करा. केदाळा मोगाळ भवन आनी बेनिनो, ह्या देवाच्या उतराक हर एका दिसा तुम्ही भेटतात. When you encounter this word of God every day without fail, that word of God will make a huge, huge, huge difference in your life. Difference in your life. आणि कळटा देवाचें उतर ह्या रितीन वाचतल्यांच्या जिवितांत आसलेलो व्यत्यास आणि हें देवाचें उतर हर एका दिसा वासीन आसलेल्यांच्या जिविताचो व्यत्यास आमकां कळटा. यू कॅन मेक आउट, यू कॅन मेक आउट. केदाळा मोगाळ भवनान बीन हें देवाचें उतर तुमच्या जिविताचो वांटो जाता, भाग जाता. तवळ कितें जाता की म्हळ्यार कोणीय एकलो मनीस तुका मेळोवन दी, कोणीय तुका तांचे कश्ट सांगून येवंसो एकलो व्यक्ती मेळोवन दी, तांकां तें देवाचें उतर दिवंक जाता. तुमचे लागीं नातलें कशें दितात सांगा? दिवंक जाता गे? तुमचे लागीं नातलें दिवंक जाता गे सांगा? आं ना. आमचें तें देवाचें उतर ना जाल्यार तें दिवंक जाता गे? ना. तें देवाचें उतर हाडिचें जाल्यार इट शूड बिकम रेग्युलर एक्टिविटी एवरी डे. ही रूल मतीन दवरा. नो बायबल, नो ब्रेकफास्ट, नो बायबल, नो बेड. बेड. त्या देखून मोगाळ भवन आनी बेनिनो, आखेर करच्या फुडें देवान आमकां हर एकल्यांक सुवार्ता परगटणार जावंक आपयलां. तें म्हजें आनी तुजें हर एकल्यांचें काम. ह्या सुवार्ता परगटणेची आद्यता पयली जावंक जाय. ह्या मुखांत जेजूक हेरांक करूंक जाय, हेरांक जेजू लागीं हाडूंक जाय. आनी ही जेजूची काणी, देवाची काणी, सल्वासांवांची काणी म्हाका कळीत आसूंक जाय. आनी कळीत जायचें जाल्यार तें हांवें रेग्युलरली वाचूंक जाय आनी ही काणी म्हाका कळोवंक जाय. ही काणी हांवें जियोवंक जाय. ही काणी म्हज्या जिविताचो वांटो जावंक जाय. ही काणी म्हज्या जिविताचो भाग जावंक जाय. थवळ मात्र हांव आनेकल्याक ही सुवार्ता दिवंक शकता. ह्या जेजूक हांव दिवंक शकता. तांकां जेजू सरशें हाडूंक हांव शकता. हांव जावंक पावता, तूं जावंक पावताय खरें सुवार्ता परगटणार. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, जय जय तुका सुम्या जेजू, हर्षितां तुका सुम्या जेजू, वंदितां तुका सुम्या जेजू, आराधां तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू. 예수 모가 아라든 또가 예수 너야 아라든 또가 골배 사고라 아라든 또가 이솔보 나라 아라든 또가 지수 모가라 아라든 또가 지수 나
예수를 본다라 아라는 두카 Undiaru partum liponasai Daivik tu somo wantun asai Undiaru partum liponasai Daivik tu somo wantun asai Kurpen tu amka netonasa Oi sangat tu sotibun asa Kurpen tu amka neton asa Oi sangat tu sotibun asa Jesus moga Swadik Jesus tu amso asro tu chevina kon am kandusro Swadik Jesus tu amso asro tu chevina kon am kandusro Sumyan Jesus tu goli boro Don samcha jinieso ek staro Sumyan Jesus tu goli boro Don samcha jinieso ek staro Jesus mogala Jesus dayala aradan tuka kurpe sagora aradan tuka Yesur bondara
तुका सम्या होगळा तुका सम्या होगळा तुका सम्या स्तुती तुका सम्या जय जय तुका सम्या वंदन तुका सम्या स्तुती तुका सम्या वंदन तुका सम्या नमस्कार तुका सम्या महिमा तुका सम्या वंदन तुका सम्या स्तुती तुका सम्या आराधना हालेलुया स्तुती तुका सम्या होगळा तुका सम्या हालेलुया येसू जेजू क्रिस्ता या पवित्र सक्रमेंतांत उड्याचें रूप घेवन तूं आमच्या मदगांत हजर आसाय आमचो धनी आनी आमचो समीत जावन तूं हांगासर हजर आसाय हें तुजें हजरपण आमी वळखून घेता तूंच आमचो धनी तूंच आमचो सर्वस्व तूंच आमचो वैस तूंच आमचो गवळी म्हणून वळखून घेता तूंच आमचो एकच देव म्हणून आमी मानून घेता आनी तुका आमच्या देवाक मात्र फावो आसलेलें आराधन आमी करता आनी तुका आमी वंदिता तुजी पदवी आमी मानून घेता अर्घां तुका सुम्या जेजू अर्घां तुका होगळा सम्या तुका सुम्या जेजू वंदन तुका स्तुती तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सम्या महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सम्या आराधन तुका सुम्या जेजू आराधना तुका सम्या हालेलुया 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 आमी सुमेस्त बुश्य मकळ पवन आनी भयणीनो जर आमी मार्काचो वांजेल काढता त्या वांजेलांत 11व्या आवस्वरांत आमी जेजून जेरुजालेमाक प्रवेश जावचें तें घडीत आमी वाचता जेजू जेरुजालेमाक वेता आसतना ताच्या पाशावान पयलें तो रिक्त आसतना तो कितें म्हणटा ताच्या शिसां लागीं अळे वचा येदोळ कोणूच बसोंक नातलेलें एक गाडवाचें शिंगरू हाडनेया आमी विचारूंक पुरो मोगाळ भावान आनी भयणींनो वो विवर मार्क कित्याक दिता पयलेंच मार्काचो वांजेल भोव ल्हान म्हणून तुमकां कळीत आसा न्ही गे तितलें आसता आसतना वो एक विवर थंयसर कित्याक बरयलेलो आसा आमी पळयता हें एक घडीत इल्लेशें आमी समजोवंक प्रयत्न केल्यार ते शीस वेतात न्ही गे आनी शिंगरू ते बांदून घाल्लें आसता ताका सोडयतात न्ही गे आनी लोक थंयसर ताचे ओनर्स आसात कोण ना न्ही गे गाडवाचे शिंगराचे ओनर्स ते आसात कोण ना ते कांय तांकां ऑब्जेक्शन घालतात गे व्हरनाका म्हणून आतां फाल्यां सकाळीं तुमच्या गोठ्याक येवन तुमच्या गायक बांदलें वेल्यार वगत रावतात गे तुमी हां व्हरोंक सोडतात गे आनी एकल्याक गरज आसा म्हूण सांगल्यार व्हरा म्हणून सोडतात गे ना न्ही गे हांगासर आमी पळयता ते मनीस ताका व्हरोंक सोडतात एक गजाल ती आनी दुसरी गजाल कितें गे म्हळ्यार तें कोणूच बसोंक नातलेलें आं गाडू न्ही गे कोणेंच पयले फावटी बसता आसतना गाडवाक बेन दिसता की ना हां बेन दिसता की ना एका जावं पुरो गोड्याच्या पाटीर येदोळ कोणेय बसोंक नातलेल्या गोड्याच्या पाटीर बसोंक जाता गे जाताय शिंगरूय तशेंच ताच्या पाटीर बसल्या कुडले अशें करता न्ही वयर बसलेल्याक सकयल उडयता पूण हें शिंगरू कोणूच बसनातलेलें म्हणून मार्क सांगता आनी जेजू ताचेर बसता आनी प्रवेश करता शिंगरूंक कांय पूण सांबळ जाता गे हां
त्या देखून मार्क म्हणटा कोणेच बसूंक नासलेले म्हणून त्या खातीर म्हणटा खाली शिंगरू म्हणना गाडो म्हणना कोणूच बसूंक नासलेलो तो विवरी थंयसर दिता. कित्याक मोगाळ भावन आनी भयणीनो, असलन्स एक चिंताप मार्काच्या वांजेलांत आनी एक पुटी मेळटा खंयसर गे म्हणल्यार जेजू सैतान ताका ताळणी दिता न्ही गे. खंय आपोवन व्हरता, खंय आपोवन व्हरता, अरण्यांक न्ही गे, मरुभुमीक आपोवन व्हरता ताळचे खातीर. आनी थंयसर मार्क म्हणटा तो रान म्हण जाते मदें आसलो म्हणून म्हणटा गे ना. दुसरे वांजेलिस्त हें उतर सांगनात, खाली मार्क मात म्हणटा तो हेर मन जाती मदें आसलो म्हणून. कित्याक म्हणटा तो विवर तें गरज आसा गे, गरज आहे, गरज आसा गे सांगा. आमकां गरज नासल्यार बरें दिसता न्ही गे. कित्याक म्हळ्यार मार्काचो वांजेल पयल्यानच ल्हान आनी परत्यान हे पुरो विवर दिल्यार कितें जावंक आसा. थंयसर एक ल्हानशें वाक्य सांगचें जाल्यार थंयसर तो जेजू रान मन जाते मदें आसलो म्हणून कित्याक म्हणटा गी म्हणल्यार पयलें पोरण्या सल्ल्याक तुमी गेल्यार रान मन जाते मदें आसलो एकलो व्यक्ती कोण तो, कोण? हां, आदाम. हां, देव कितें करता म्हळ्यार सकट रान मन जाते कोणा सरशीं हाडटा, कोणा सरशीं हाडटा? हां, आदामा सरशीं हाडटा न्ही गे. ताणें एक सांगात्याक विंसूंक. आनी अशें मार्क हांगासर तो रान मन जाते मदें आसलो म्हणून मनच्या मुखांतर तो जेजूक एक नवो आदाम जावन आमचे समोर दवरता. प्रेज द लॉर्ड. पळय मोगाळ भावना भयणीनो, देवाच्या उतराची सोबाय, देवाच्या उतरांत आसची ती गुंडाय जायते फावटी अनफॉर्च्युनेटली आमी वयरत आसता, वयल्या बरत आसता. वी डोंट गो डीप इन टू इट. आतां हांगासर तलंतेक मार्क उपयोग करता. तलीस एक टेक्नीक तो म्हणटा कोणूच शिंगरू आनी ताचेर बसता आनी गाडव कांय ताका दोशी दिना, जेजू कण्ण उडयना. ह्या मुखांतर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, मार्क एक वर्तें सत, वर्तें सत तो आमचे समोर दवरता. ही वर्ती सुवार्थ, ही वर्ती बरी खबर तो आमचे समोर दवरता. तें कितें म्हळ्यार, तें कितें म्हळ्यार जेजू जावन आसा धनी मन जातींचो आनी मनशांचो. मन जातींचो आनी मनशांचो तो जावन आसा रचणार, तो जावन आसा सोमी. आनी वस रचणार, वस सोमी ह्या वुंड्यार पार आमचे मदगात आसा. त्या गाडवान येदोळ कोणेय बसूंक नासलेल्या त्या गाडवान त्या जेजूक ताचो धनी म्हणून, राय म्हणून, सोमी म्हणून स्विकार केलें. आनी देवाच्या कामाक ताणें ताकाच ओपून दिलें. जेजूची गरज ह्या वक्ता ताका आसा म्हणून तो समजलो, तें गाडव समजलें आनी देवाच्या कामाक, त्या सोम्याच्या कामाक त्या वक्ता ताकाच ताणें दिलो. प्रेज द लॉर्ड. पळय मोगाळ भावान आनी भयणीनो, कोण ह्या जेजूक ताचो धनी, ताचो राय म्हणून स्विकार करता तो त्या गाडवा बरी सादो बळो जावन उरता. तो उसांबळ जायना. तो कितेंय अनवर येता आसतना, कोणा तावनी आयकोंक मेळटा आसतना, कोणा तावनी कितेंय सोडून ताका जाल्ल्या वेळार तो उसांबळ जायना, उडोवन पडना. हांगा कितलीं जाणां इल्ले गोवान सांगलें, इल्लें सूख जाताना ह्या बायल्यान सांगलें, इल्लें सांगतना कोण उडोवन पडटात. कोणी आसा न्ही? हां, कुजनांत आयदानाचो आवाज चडटा गे, धडक भडक 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 म्हणून चडत शब्द आयकता गे. पळय मोगाळ भावान आनी भयणीनो,
कोण ह्या देवाक ह्या सोम्यांक आपलो धनी तो सगळ्या नियंत्रणार आसा, तो कंट्रोलार आसा म्हणून वळखून घेतात, ती सादी बळी जावन जियेतात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून जेजू 8 भागेन म्हणटा, सादी बळी कितली भागी, सादी बळी कितली भागी, सर्गेंचे रास तांचें. आनी जी कोण ह्या धन्यांक ह्या जेजूक तांचो धनी म्हणून वळखून घेतात, ती सादी बळी जातात, ती सर्गेंचें राज आपणायतात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आमी हांगासर आसां, ह्या सोम्या समोर आसां, ह्या धन्या समोर आसां. त्या देखून ह्या धन्यांक ताचो धनी म्हणून स्विकार केल्ल्यांची जिणी उसांबळ जिणी जायना. ताच्या पाठीर बसलेल्यांक धरणीक शेवटावतल्याची जिणी तशी जायना. ताका कितेंय करतल्यांक उडोवची जिणी तसली जायना. बदला ताची जिणी सेवेक लायिल्ली जिणी जाता. देवाच्या कामांक सहकार दिल्लेली जिणी जाता. आज हो जेजू ह्या सक्रामेंतांत आसलेलो आमकां सुमेस्तांक इतलेंच म्हणटा, जर तुमी म्हाका तुमचो धनी म्हणून स्विकार केला तर त्या गाडवान तशें केलें म्हज्या खातीर. तुमी मनीस जाल्लीं, इतल्या जणवायन भरलेलीं, देवाचें उतर कळीत आसलें, देवाच्या उतरा मुखान म्हजी पदवी कळीत जाल्ली, म्हजी सकत कळीत जाल्ली. तुमी खंयच्या भाशेन तुमी जियेना हे न्ही गे. एक घडी भर मोगाळ पवन आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचेर एक दिश्ट घालया. जायते फावटी आमच्या वोंटांनी, आमच्या तोंडार हे आमच्या देवाक आमचो धनी, आमचो सोमी, आमचो इश्ट, आमचो हिरो, आमचो गोवळी म्हणून आमी स्विकार केला जाल्यार री आमच्या जिवितांत इल्लेशें सोडून जाल्ल्या वेळार, हेरांतावन कश्ट आमकां मेळिल्ल्या वेळार, हरयांतावन अनवर आमकां आयिल्ल्या वेळार, हेरां वरवीं म्हज्या जिविताचें कश्ट, इल्लें जिविताचें कश्ट सोडिल्ल्या वेळार, हेरांनी म्हज्या जिविताचेर भार घाल्ल्या वेळार हांव उसांबळ जालां. हांवें पाताक आदारलां, वांगटी चिंतना हांवें गळयल्यांत. सोम्याचे 8 भागेची विसर म्हाका पडलेली आसा. सोमी कसो कश्टांतलो सेवक जावन ताचें जिवीत देवाच्या कुशेक ताणें समर्पण दिलें गे. हांवेंय तशेंच कश्टांचो सेवक जावन म्हजें जिवीत देवाचे सेवेक लागल्यार पुरो म्हणल्यार त्या काल्तिकायन हांवें जियोवच्या बदलाक तो कोण म्हाका सांगूंक, तो कोण म्हाका विचारूंक, ताणें म्हाका अशें करचें गे. हांव ताका शिकयतां, हांव ताका बूध शिकयतां, हांव म्हजो जीव गेल्यार ताका सोडिना, ताचें जिवीत हांव सत्यानाश करतां, ताका हांव जाय कशें हांव कोण गे म्हणून हांव ताका दाखयतां म्हणून एक उसांबळाची जिणी हांव जियेल्लो आसां, पातकाची जिणी जियेल्लो आसां. ह्या देवाक म्हजो धनी म्हणून घेवच्या प्रासड त्या सैतानाक म्हजो धनी म्हणून हांवें स्विकार केल्ले बरें हांवें म्हजें जिवीत जियेल्लें आसां. ह्या पासत काकुळदार जावन आसलेल्या ह्या देवा लागीं, ह्या सुम्या लागीं आमी भोगसणे मागया आनी खऱ्यान ताका आमच्या जिविताचो धनी करून त्या प्रमाणे आमी जियोंक, ताचे सेवेक लागूंक आमी कृपा मागया. देवाचें भोगसणे आमी मागून गीत गावया. जेजू रिसायक काकुळदार, तो आमकां राखता, तो आमकां सांबाळता, तो आमच्या जिवितांत जाल्लेलें सोडून सारकें करूंक गरजेची कृपा तो दिता. आमी पळयता मोगाळ भवनान बेनून आर्चरी तुमी पळयल्या जावं पुरो शुटींग करचें. जर एक शूट त्या बुल्स आई म्हणटा हांव थंयसर पडना जाल्यार आमी कितें करता म्हळ्यार परत्यान तें स्कोप इल्लें एडजस्ट करता आनी परत्यान थंयसरच आमी शूट करता. आमचें जिवीत मोगाळ भवनान बेनिनो बऱ्यापणा कशीं
बरें करच्या कशें शूट करचें तसलें जायचें आमी एकपटेन चुकल्यार परत्यान एडजस्ट करन आमी शूट करचें आमकां एडजस्ट करूंक आमकां आमचो देव ताच्या काकुळतेन आमकां कुमो करता ताच्या कुरपेन आमकां तो कुमो करता ताच्या बगसाण्यान दिवन आमकां परत शूट करूंक परत खंयसर आमचो शूट वचून पडो जाय थंयसर तो शूट पडोवंक सारकें जिवीत आमचें करूंक तो आमकां आदार दिता एका कुळत हें बगसाण आमी मागया 160 उभी राहूया 160 काकुळक आमची आभा बाबा काकुळक आमची काकुळक आमची आभा बाबा काकुळक आमची सांगता मी म्हणया काकुळक आमची आबा बाबा काकुळक आमची काकुळक आमची आबा बाबा काकुळक आमची पापा धरले तुका दुखयले सांगता पापा धरले तुका दुखयले मंदामेंतुचे ते मोडून तुका विसरले मंदामेंतुचे ते मोडून तुका विसरले काकुळक आमची आबा बाबा काकुळक आमची काकुळक आमची आबा बाबा काकुळक आमची काकुळक आमची सोम्याची सू काकुळक आमची सोम्यांची सू काकुळक आमची सोम्याची सू काकुळक आमची पाप आदरले ताका कुरसायले तुका कुरसायले पाप आदरले तुका कुरसायले दैविक मोगाक तुका साडून जिवीत विबाडले दैविक मोगाक तुका साडून जिवीत विबाडले काकुळक आमची सोम्याची सू काकुळक आमची काकुळक आमची सोम्याची सू काकुळक आमची ये जेजू तुझे काकुळतायच्या दिसा आमी मागता तुका आमच्या जिविताचो धनी आमी करता आनी धनी जावन आमी घेवन आमचें जिवीत सदांच सादें जावन बळी जावन आमी जियेता ये जेजू हें सादें बळें काळीज आमचें तें आसा कर आनी सदांच तुज्या वावराक आमकांच दिवचें तसलें खालते सेवाक आमकां कर म्हणून आमी मागता अर्घां तुका सुम्या जेजू कबलाब तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू वदनां तुका सुम्या जेजू हरसितां तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 समेस्त आमी बसया वय मगाळ भवनाने बिनिनो जेजू सुमी केवल मनशांचो न्हय बदलाक मनजातीचो सगळे रचनेचो हे मार्ग आपल्या सुवार्थेंत आमकां भोव आपुरबायेन दाखयता
आमी तेच सुवार्तेंत पळयता जेजूक कशें ते स्वागत करतात. जेजू जेरुसलेमाक वेता आसतना कशें स्वागत करतात. तो वेच्या वाटेर वस्तूर हांतुळतात न्ही गे, हांतुळून ताका स्वागत करतात. असो अर्थ कितें कोणाक कळीत आसा गी? ह्या तांच्या ह्या करण्याचो अर्थ कितें? हो अर्थ आमकां कळचे जाल्यार आमी रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकाक वचाचे. थंयसर 9 स्वर आनी 13वी वळ. थंयसर कितें जाता गे म्हळ्यार सर्वेस्पर देव एकल्याक राय म्हणून वेंचून काडटा. पळया ही उतरां अशीं आसात. सर्वेस्पर देव म्हणटा, राय जेहू, हांव तुका इस्रायेलाचो राय कसो अभिशेक करता. राय जेहू, हांव तुका इस्रायेलाचो राय कसो अभिशेक करता. हें आयकताच ताणें सक्तांनी आपली मुस्तायकी काडून जेहूच्या पांयां थळा रित्या मॅटांचेर सोडयली आनी बोब मारून म्हणलें, जेहू राय. कितें अर्थ? वस्तूर हांतुळचें म्हळ्यार त्या एका मनशाक जिविताचो राय म्हणून स्विकार करचें. त्या लोकांनी तेंच केलें. ह्या जेजूक जेन्ना तो जेरुसलेमाक दाविदाच्या त्या शहराक रिगलो गी तवळ तें वस्तूर हांतुळच्या मुखांत ह्या जेजूक ताणें तांच्या जिविताचो राय करून घेतलो. मुखार भावन आनी भयणीनो, ह्या जेजूक आमच्याय जिविताचो राय करून आमी घेतलेले आसा. आनी दुसरी करणी तांणी करचें कितें? तांच्या हातांत कितें आसलें? ताळयो आसल्यो न्ही गे. आतां परवां ताळयांच्या आयतारा, रामाच्या आयतारा आमी ताळयो काणग्यान हालयता, कुरीस करता आनी बरो करता खंडीत जावन. ताचो अर्थ कितें? ताळयो घेवन हालोवच्याचो अर्थ कितें? कोणाक कळीत आसा गे? परत मकळ भवन बेनीनो, मक्काबेवाच्या पुस्तकाक आमी गेल्या जाल्यार मक्काबेवाच्या पुस्तक आसा तातूंत 13वो स्वर आनी 51 वळ आमी ती वाचली जाल्यार थंयसर ही उतरां आमकां आयकूंक मेळटात. पळया, चिंत दिवन आयकया. जुदेव लोक उल्हासाची बोबाट मारून काजरा माडांच्यो ताळयो हालोवन, कितें हालोवन? ताळयो, काजरा माडाच्यो ताळयो हालोवन, विणे, कांसाळी आनी किन्नाऱ्यो वाजोवन, किर्तनां आनी गितां गावन कोट्यांत भितर सरलो. कित्याक एका व्हड दुस्मानाक इस्रायेलांतलो हुमटून उडयल्लो. कित्याक काजरा माड्याच्यो ताळयो ताणें हातांत घालून हातांत धरून हालयल्यो. कित्याक म्हळ्यार त्या रायान कितें केलें? एका व्हड दुस्मानाक इस्रायेलांतलो हुमटून उडयल्लो. आनी तो जावन पावलो विक्टोरियस किंग, जैतवंत राजा, जैत आपणायलेलो राजा. आनी जेजूकी मोगाळ भावनान बेनीनो, तो जेरुसल्याक भितर सरता आसतना ताळयो काणग्योन हालोवच्या मुखांत्र तो लोक जेजूक एक विक्टोरियस राय म्हणून स्वीकार करतात. तो केवल एक राय न्ही, बदलाक विक्टोरियस राय. विक्ट्री इज हिज. आनी कोण मोगाळ भावनान बेनीनो ह्या रायाक ताच्या जिवितांत घेतात गी, ताकाय विक्ट्री मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. He'll also be victorious without doubt. Without doubt. आनी आमी पळयता मोगाळ भावनान बेनीनो, परत मार्कासची तीस सुवार्त आमी काडली जाल्यार अखेरीक मार्कास सुवार्थेकार कितें म्हणटा गे म्हळ्यार जेजू जाका
राय म्हणून स्वीकार केल्लो, जाका जैत्यवंत राय म्हणून स्वीकार केलो, तो खंय भितर रिकता, खंय भितर रिकता देवाळाक, न्ही गे. मार्क म्हणटा तो देवाळाक भितर सरलो म्हणून. आनी हांगासर माकाबेवाच्या पुस्तकांत वो राय जाणें इस्रायलाच्या दुस्मानाक हुमटून काडलो, तो राय खंयसर भितर सरता, जैत आपणून राय खंय भितर सरता, रावलेराक, ताच्या कोट्याक रावलेराक. आनी रावलेराक भितर सरून तो खंयसर वचून बसता गोता सागे, सिंहासनार. सिंहासन खंय आसता तुमकां पळयलां जावं पुरो, तुमी आदल्या फिल्मांनी तुमी पळयलां जावं पुरो, सिंहासनाक सिंहासन आसच्या पयलीं ताच्या सकयल मस्त मेटां आसा न्ही गे, सिंहासन उबार आसा आनी थंयसर वचून राय बसता. आनी वो आमचो राय देवाळाक भितर सरता. कित्याक म्हळ्यार देवाळ जावन आसा ताचें रावलेर, देवाळ जावन आसा जेजूचें रावलेर. आनी तो खंयच्या सिंहासनाक सरता, ताचें सिंहासन आसा मगाळ भावानान बेनान तें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तें जावन आसा ताचें सिंहासन. आनी थंयसर तो सरता, त्या कुर्सार तो सरता. आनी थंय तावन आमचो जेजू राजवटकी चलोवन आसा, आमचो राय जावन तो राजवटकी चलोवन आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अर्घां तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, जय जय तुका सुम्या जेजू, वंदितां तुका सुम्या जेजू, आराधां तुका सुम्या जेजू. मोगळ बाबान आनी भयणीनो, त्या कुर्सार तावन ताचें जैत कितें गे म्हणून तो आमकां सांगता. कसल्या दुस्मानांक ताणें हुमटून काडलां गे म्हणून तो आमकां त्या सिंहासनार बसोवन सांगता. ताणें हुमटून काडलेलो दुस्मान कोण, कोण, कोण? सैतान. मागीर कोण? मरण. ह्या जेजून हुमटून काडलेलो तो व्हडलो दुस्मान म्हळ्यार मरण. मरणाचेर जैतवंत जाल्लो जेजू वो. प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून तो विक्टोरियस, इज विक्टोरियस. त्या मरणाचेर जैत ताणें आपणायलां. मोगळ भावान आनी भयणीनो, ह्या संवसारांत दुसरे जैत आपणायलेले जायते राय आयल्यात गेल्यात, तांची नांवां आतां इतिहासाच्या बुकांत मात उरल्यांत कोण ना. कोणाच्याय काळजा मनांत ती नांवां आसात गे, हांव नेना, आसची नात. पूण एका रायाचें मात्र नांव, एका रायाचो मोग मात्र आयच्या ह्या सगळ्या संवसारांत जायत्या जाणांच्या, जायत्या मिलिया 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 जाणांच्या काळजांत आसा. कित्याक ह्या तांच्या रायान तांकां तांच्या मरणांतलें वाटयलां. प्रेज द लॉर्ड. मरणांतावन तांकां सुटका दिल्या. प्रेज द लॉर्ड. जर मोगळ भावान आनी भयणीनो, ह्या जेजूक आमचो राय म्हणून घेता, ह्या जेजू सांगाता आमी समकाता. ताणें आशिल्ली सादी बळी जिणी खालती जाया, ल्हान जाया, भुरग्यां बरें जाया. तुमच्या मदें तशें जावंक नजो. हे संवसारी मनीस मात्र अधिकाराक लबतात, ते मात्र त्या अधिकाराच्या सिंहासनार सोडूंक आत्रेकतात. ते तुमचे मदें जावंक नजो म्हणून सांगलेलो जेजू. तशें आमच्या जिणेंत जावंक सोडिनासलेल्या वेळार आमी त्या रायाक, आमच्या जेजूक राय म्हणून स्विकार केल्ले बरें जाता. वय मोगळ भावान आनी भयणीनो, खालती जाया, सादेंबळी जाया, भुरग्यां सारकीं जाया, हंकारी जायनाकांत, कपट जायनाकांत म्हणून सांगलेल्या जेजू बरें, जेजूच्या उतरां बरें आमी जियेत आसतना त्या जेजूक आमच्या सोम्यांचो राय म्हणून आमी घेतलेल्या बरें जाता. आनी जर असलें जिवीत, ह्या जेजून विसारचें जिवीत, ह्या जेजून आमचें तावन मागचें जिवीत आमी जियेत आसतना आमकां मेळचें जैत कितें गे म्हळ्यार कितें? ताच्या जिवितांत वांटो. मरना खंय आसा तुजी कूस, मरना खंय आसा तुजें जैत.
ना कित्याक म्हळ्यार ह्या जेजून ताच्या मरणा मुखांत आमच्या मरणाचो नाश केला. तो मरून जीवन जावन आमचो नाश केला आनी आमी त्या देवाक धनी म्हणून स्वीकार करता आसतना ताच्या प्रमाण आमी चलता आसतना आमचें मरण आमचेतून पयस वेतयलें. आमकां त्या निमाण्या दिसा आमी जर आमकां कळीत आसा देवाचें राजमगाळ भवनान बेनीन तें इनॉग्रेट जालां न्ही गे. केदाळा पोंता पावता म्हूण कळीत आसा गे देवाचें राज ऑलरेडी फुलफील जालां गे जालें ना. आमकां सेमिनारींत एक सांगताले कितें गे म्हळ्यार ऑलरेडी नॉट एट म्हणून देवाचें राज ऑलरेडी इनॉग्रेट जालां तें कंप्लीट जावं ना. केदाळा कंप्लीट जाता गोत आसा गे केदाळा निमाण्या जडते वेळार जेन्ना जेजू राय ताच्या सिंहासनार बसतलो बोकड्यांक आनी बोकड्यांक विंगड करतलो. बोकरे म्हळ्यार केदाळाय सादे गोत आसा गे तुमकां. बोकरे सादे बोकड्यो हंकारी आसात गे तुमच्या घरा. बोकड्यो आसात गे बोकरे आनी बोकड्यो आसात गे. कोणाच्या घरा बोकड्यो आसात कोणाच्या घरा बोकड्यो आहात गे. बोकरे नात बोकड्यो नात ओके. पळया तांचे नेचर तांचो स्वभावच कसो गे म्हळ्यार बोकड्यो केदाळाय हंकारी तांकां हंकारिल्लो चड के. बोकरे केदाळाय सादे. पळया अखेरीक जाल्यार मोगाळ भवनान बेनीनो आमची झडती कशी जातली की म्हळ्यार कोण सादे जिवीत जियेल्यात कोण कालतें जिवीत जियेल्यात तांची एक लायन आसतली आनी कोण हंकारान जियेल्यात तांची आनी एक लायन आसतली. आज म्हजी आनी तुजी झडती जायत जाल्यार आमी खंयच्या लायनीर आसतली हांव सांगचें नाका. खंयच्या लायनीर आसतल्यात म्हळ्यार इल्लेंचें धन पळया जाय तें. आनी त्या बोकऱ्यांच्या लायनीर आसलेल्यांक जेजू कितें म्हणटलो येया बापाचो आशिर्वाद घेतलेल्यानो. तुमकां म्हणून सुरवेर थावन हांवें तयार करून दवरलेलें तें सर्गेचें राज तुमचें कर्ण घेया. आनी तो व्हड मोगाळ भवनान बेनीनो जें सर्गेचें राज जेजून इनॉग्रेट केलां पळया तुमच्या जिवितांत फील जातलें आनी त्या जैतांत तुमी वांटो घेतल्यात. त्या जेजूच्या विक्ट्रींत तुमी वांटो घेतल्यात. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. जर तुमी ह्या जेजूक केवळ तुमच्या वंठांनी मात्र ओ म्हजो राय ओ म्हजो हिरो नंबर 1 ओ म्हजो इश्ट म्हणून सांगून एक हंकारी उसांबळ जिनी तें गाडावंसय तूं सांबळ जावं ना गाडावंसय तूं सांबळ जावं ना. ताच्याकी पास्ट थोड्या फुडें जाता गाडवाच्याकी पास्ट आमी जाता. तसली जिनी उसांबळ जिनी जियेल्या जाल्यार आमकां आनी एक लायन आसतली आनी जेजू कितें म्हणटलो शिराप पडलेल्यानो शिराप पडलेल्यानो. मोगाळ भवनान बेनीनो हेर शिराप घालतात गोत आसा गे तुमकां थोडे शिराप घालतात अशें जावं दी. म्हाका त्या शिरापाचेर पातये निंत ना. व्हडलो शिराप खंयचो गे म्हळ्यार आमी हंकारी जिवीत जियोवन नसतें जिवीत जियोवन आमी ओन काणयोचो शिराप आहा पळय त्या देखून जेजू अखेरेक म्हणटा शिराप पडले ना म्हणून. तो आमी जावन काणयोचो शिराप व्हडलो मारेकार हेरांनी घालचो शिरापर कांयच न्हय पस्कुतो. आमी हंकारी जिवीत जियोवन नसतें जिवीत जियोवन देवाच्या उतरांक सरी नातलेलें जिवीत जियोवन आमी जोड घेता पळया तो शिराप तो व्हडलो. त्या देखून जेजू म्हणटा शिराप पडलेला न्हू म्हणून शिराप पडलेला म्हणून. काले म्हणटा तो वसा क्यास्तेक वसा क्यास्त. त्या देखून मोगाळ भवन आनी भयणींनो केदळा ह्या देवाक ह्या सोम्यांक आमचो राय आमचो धनी म्हणून आमी स्विकार करून ताणें आशिल्ली जिवनी आमी जियेता. तेन्ना दीस जीजस बिकम्स आवर विक्टोरियस किंग. प्रेज द लॉर्ड. काली राय न्हय बदलाक जैतेवंत राय आमचो जाता. ताळयो काणग्योन परवां ताळयांच्या आयतारा वो आमचो राय आमचो जैतेवंत राय म्हणून ताळयो
हालेल्यार पावना सगळ्या जिवितांत ताका तुमच्या जिविताचो राय घेतला म्हणून तुमच्या साद्या आनी बळ्या जिणे मुखांत ताणें शिकयलेल्या उतरां मुखांत्र दाखया आनी तो वळ तो खऱ्यान विक्टोरियस राय जावन तुमकां ताच्या विक्ट्रीन तांच्या जैतांत येया बापाचो आशिर्वाद पडलेल्यानो येया म्हणून स्वागत करचें तुमकां पळोवंक मेळटलें तो जावंक पावतलो तुमचो संतोष प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आतां खंयच्या लायनीर वचूंक रेडी आसा तुमी बकऱ्यांच्या की बकड्यांच्या तें डिसायड करा आनी त्या प्रकारची येया मगळ भवन आनी भयणीनो असलें जिवीत जियोंक म्हज्या सशक्तेन तुजे सशक्तेन तें साध्य ना पूण उडास दवरा सांपाल म्हणटा तुजी कृपा म्हाका पुरो देव कृपा दिता मगळपण तुमी आशया असलें जिवीत जियोंक आशया तो कृपा दिता त्या कृपेक सहकार दिया दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट आमच्या जिवितांत आमी कालें करतांक मेळा जायते फावटी देव आमकां जायती कृपा दिता बट वी डोंट कॉपरेट विथ हिज ग्रेस वी आर नॉट कॉपरेटिंग विथ हिज ग्रेस वी डोंट वॉन्ट टू कॉपरेट आमी ग्रेस विभाड करता होगडायता ही कृपा मगळ भावना बिनून केदाळाय मागून घेया केदाळाय विचारा आनी हे कृपेन तुमी जियेया सदें बळी जाया आनी त्या जैतांत वांटो घेया तोच जेजू तोच सुमी आमकां बळवंत करून दी आधार दिवं दी म्हणून एक घडीभर ताची कृपा आमी मागून घेवया आमच्या दोळ्यां आमी धांपया नीट आमी बसया आमचें काळीज आमचें मन ताचेर आमी कंसोवया मुगळो जेजू आयच्या ह्या दिसा खातीर तुका आमी अर्घां दिता तुका आमी वंदिता आयच्या दिसा देवाच्या उतरां मुखांत्र आमचे काळजां मनां तुवें उगडल्याय उजवाड आयल्याय ह्या तुज्या वर्त्या देण्या खातीर तुका अर्घां दिता आसतना ह्या देवाच्या उतरां मुखांत्र म्हजें जिवीत बदलूंक म्हजें जिवीत तुवें आशोवचें बरें तें जियोंक म्हाका आधार दी तुज्या सुवार्थेचो उजवाड आनी तांतू मेळचो तो संतोष सुवार्थेचो संतोष हांवें घेवन तो संतोष हेरांक परगट करूंक तो उजवाड हेरांक दिवंक म्हाका आधार दी आनी अशें एक बरो खरो सुवार्ता परगट करचो व्यक्ती म्हाका कर आनी ह्या म्हज्या परगटणे वरवीं हो म्हजो अनुभव तुजें तें जाल्लो तो हेरांक सांगचे वरवीं हांवें तुका हेरां लागीं व्हरूंक आनी हेरांक तुजे लागीं हाडूंक म्हाका आधार दी हे जेजू तुका राय म्हणून हांवें स्विकार करता आसतना म्हजें जिवीत तुजें शिकोवणे प्रमाणे सादें बळें करूंक म्हाका आधार दी ह्या म्हज्या मोगा वरवीं मात्र हेरांक हांव जोडूंक सकता म्हळें सत हांवें तें पातयेशें कर हांवें तें सत हांवें सदांच स्विकार करचें कर आनी अशें हे जेजू ह्या सद्या बळ्या जिणे मुखांत्र तुका म्हजो रायकन स्विकार करूंक ह्या म्हज्या जिविता खातीर तुजे खातीर जियेल्ल्या त्या जिविता खातीर तुजे सेवेंत घाल्लेल्या ह्या जिविता खातीर तूं म्हाका तुज्या जैतांतच वांटो दितलोय म्हणून तो दृढ विश्वास दवरून म्हजें जिवीत जियोंक म्हाका आधार दी आनी ह्या खातीर हांगासर तुज्या पांयांतळी बसलेल्या तुजें उतर आयकोंक आयलेल्या तुका राय म्हणून स्विकार करूंक हांगासर आयतीन जाल्लेल्या सदांच तयार आसलेल्या ह्या तुज्या परजेचेर तांकां गरज आसची कृपा तांकां गरज आसचो आधार तांकां गरज आसचें बेसां उदंड मापान तूं तांकां दी म्हणून आयच्या ह्या वेळार हे सक्रामेंतांतल्या जेजू तुज्या हजारपणा मुखार रावन आमी कालतेपणे मागता हें बेसांव हो आधार हांगासर आसलेल्या सगळ्यांक तूं उदंड मापान दी म्हणून तुजें बेसांव घेवंक आमी आयतेन जाता समेस्त मी केल्या येत्या ओढ्या सक्रामेंता सस्तानामान करूया पूर्वील्या त्या रूपाबोतला
ससेवा तसेच उल्हासाने स्तुतीस पृथ्वी महिमा सस्ता एकाच ताळ्या हसिता तुका स्पिरिता समासमी नावाता प्रार्थूया. देवा, विचित्र साक्रामेंताका तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. सर्वेस पोरा आमच्या मोगल रचणारा काकुळदारा आमच्या मोगल पोसणारा नीतीदारा आमच्या ओडमोड सोपदारा बलिदान मानून घे धेण्यात तर तुझे ऐकूंक आमी आयल्या जिनेताचेर बांदूंक आमी जमल्या प्रेरी जावन तुजे तांव शिकच्या आत्मिकली साव मागतांव तुजे बेसां प्रेरी जावन तुजे तांव शिकच्या आत्मिकली साव मागतांव तुजे बेसां सर्वेस पोरा आमच्या मोगाल रचणारा काकुळदारा आमच्या मोगाल पोसणारा नीतीदारा आमच्या ओडमोड चुकतारा बलिदान मानून घे धेन्या ताकारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, बायबल समावेशाक हजर जाल्ले आमी समेस्त आमच्या जिवितांत प्रायोरिटी आमच्या जिवितांत प्रमुख जावन देवाचें उतर स्विकार करून त्या प्रमाणे जियेवच्याक देवाचो आदेश पाळून हांगासर आमी आयल्या. फाटले 2 वरां बरो वेळ देवाचें उतर आमच्या जिवितांत कितें प्रमुख स्थान घेता म्हणल्यार आमी आयकलें. तेंच देवाचें उतर आमच्या जिणयेचो प्रमुख वांटो जावन घेवन हेरांक तें वांटून दिवंक आनी आमी त्या देवाच्या उतरा बरें जियेवच्याक आज आपोवणें मेळ्ळां आसता. सबारपुटी आमचे अस्कतकाय लागून देवाचें उतर नेगार करन ताचे तोन पयस रावुल्ल्या सर उणेपणाचे घडीत उडास करून आमचे अस्कतकाय वळखून घेवया. देवालाक तें बक्षण मागया आनी हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समेत तयार करया. सांगात म्हणया,
हांव पातकी सर्पवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सुम्या उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून सगळे सदांच अंगवार मरी सगळ्या देवांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन काकूत सोमिया काकूत Cristo काकूत Cristo काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा ह्या प्राजिता काळार पवित्र शब्द सवडास करून ताचे ते आमचे जिवीत मांडून हाडून तुवें आमकां आपोवणें दिलाय हो पवित्र शब्द आमच्या जिविताचो प्रमुख वांटो जावन घेवन आमच्या जिणेन पाळच्या सोबे हेरांक तो वांटून दिवंक आमकां बरें मन रसून दी ह्या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन नेहेमिया पुस्तकांतले वाचप 7वो म्हयनो आयलो तेन्ना सगळो लोक सांगता मेळोन उदका द्वारा मुखल्या मैदानार एकठांय जालो आनी तांणी सर्वेस्परान इस्रायला पासत दिल्ल्या मोइजेच्या धर्मशास्त्राचे पुस्तक हाडूंक शास्त्री येजराक सांगले 7व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा याजक येजरान धर्मशास्त्राचे पुस्तक समुदाया मुखार हाडले समुदायांत दादले स्त्रियो आनी समजून घेवंक शकतली सक्कड आसली उदका द्वारा मुखल्या मैदानार उबो रावन येजरान सकाळीं जावन दनपार पर्यंत दादल्यांक स्त्रियांक आनी समजून घेवंक शकतल्या सकडांक धर्मशास्त्राचे पुस्तक वाचून सांगले सगळ्या लोकांक धर्मशास्त्राचे पुस्तक चीत दिवन आयकले शास्त्री येजरा ह्या पासत केल्ल्या रुकाडाच्या एका पिठाचेर उबो रावल्लो ताच्या उजव्याक मत्तितिया शेमा अनाया उरिया हिल्किया आनी मासेया उबे रावले ताच्या दाव्याक पेदाया मिशाएल मल्किया हाशुम हाशपदाना जेकारिया आनी मेशुल्लाम उबे रावले सगळ्या लोकांक पळय सारके येजरान पुस्तक उक्ते केले कित्याक लोक उबो रावल्लो त्या जाग्या प्रास उंच जाग्यार तो रावल्लो ताणें ते उक्ते केले तेन्ना सगळो लोक उबो रावलो येजरान सरेस्पराची वर्त्या देवाची स्तुती केली आनी सगळ्या लोकांन आपले हात वयर उबारून जाप दिली आमेन आमेन उपरांत तांणी सर्वेस्परा समोर धरणीर साश्टांग सरपटून ताका नमस्कार केलो येजरान देवाचे धर्मशास्त्राचे पुस्तक स्पश्ट वाचून सांगले आनी वाचलेले ते सगळ्यांक
समजोवचे खातीर ताचो अर्थ सोंप्या भाशेन दिलो. देवाचे उतार्ये. सौम्या तुझे लगी आसात पुत्रा सस्ते जीविताचे. सौम्या तुझी लागी आसात पुत्रा सासणी जीविताची. सर्वेस्पराची शिकवण बरी जीवाची ती घटाय. सर्वेस्पराची नियमा मोती कुसवार नेणत्यांची ती सानवाय. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळसाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो हुक्मो स्पश्ट दोळ्यांचो उस्वार. सौम्या तुझे लागी आसा पुत्रा सस्ते जीविताची. सर्वेस्पराची बेंबिरान भोव पवित्र सदांच बाळता ती. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वास पात्र ते सगळे निधीचे. भांगारा प्रास अपूट भांगारा प्रास मोणाक दादोसकायेची. मोवा प्रास पोळयेंतल्या मोवा प्रास चड गोडशे तुझे कायदे. सौम्या तुझे लागी आसा पुत्रा सस्ते जीविताची. सौम्या तुझे लागी आसा पुत्रा सस्ते जीविताची. समस्त आमी उबी रावया आनी मिसाचो उद्गार आमी गायन करया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बदिताया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बदिताया. देवाचे उतार ऐकून बऱ्या आणि उदार काळसण सांबाळतात आणि ती रासनान फळ दितात ती भागी. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बदिताया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बदिताया. सर्वेस्पर तुमचे सोव्या आसूं. तुमच्या आयसवासो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू तवळ व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो, जो कोण म्हाका सतमानता तो म्हाका सतमानचे प्रास म्हाका धाडलेल्याक सतमानता. जो कोण म्हाका देखता तो म्हाका पाठयलेल्याक देखता. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला देखून म्हाका सतमानतलो काळोखांत उरचो ना. कोणी म्हजीं उतरां आयकून तीं पाळिना जायत जाल्यार हांव तांची नीत करिना. कारण संवसाराची नीत करूंक हांव येवंक ना, बगार संवसार बाचाव करूंक म्हणून हांव आयलां. म्हाका इन्कार करून म्हजें उतर मानून घेनातलेची नीत करतो एकलो आसा. हांवें उसारलेलें उतरच निमणें साताची नीत करतलें. कित्याक हांव मजेस्तकी कांय उलयना. हांवें कितें सांगी जाय आनी कितें उलय जाय तें म्हाका धाडलेल्या बापानच म्हाका फर्मायलां. ताचें फर्माण म्हळ्यार सासणीक जिवीत म्हूण हांव जाणा. देखून बापान म्हाका कितें उलोवंक सांगलां तें मात्र
हांव उलयतां. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. वडोळ पाद्र्याबान हांगासर सकाळींचो सगळ्यांचे लिसांव सुरू करच्या पयलें म्हळें सुरवेर हो वॉट्सअप युनिवर्सिटीचो संवसार. वॉट्सअप तुका जाय वा नाका तुज्या मोबायलाक मेसेज येवनूच आसतात आनी आयिल्ली मेसेज आमी वाचूनूच आसता. खंयचें आमकां इल्लें अडूक तीक म्हणून बगलें गी तें कोणाक आमकां जायना पळय तांकां आमी धाडटा न्हय. कोणाक तोपाचें कोणाक लागचें ताका आमी धाडटा. ताणें वाचले उपरांत ताका इल्लेशें प्रेशर चडटा तो ताका जायनातल्या आनी 4 जाणांक धाडटा आनी ताका हो जावन आसा वॉट्सअप युनिवर्सिटीचो इफेक्ट आमच्या जिवितांत. हर एक पोटी आमी अशंत करता हर एक पोटी. कारण इतल्यानच गे आमचें म्हणलें केदाळ आमचे कडेन ना गी, म्हजें म्हणलें उतर केदाळ म्हजे कडेन ना गी. आनेकलें उतर भाड्याक घेवन आमी धर्माक वांडटा. हें जावन आसा आमी आमच्या जिवितांत हेरांचें उतर वांडची रीत. आनी त्या देखून वॉट्सअपाच्या संवसारांत वरोवन पळयनासतना पातयेवचें, खबरो करचें, गॉसिपींग म्हणटात हें सकट करचें आमचें सदांचें. आमकां मस्तपटी राती भायर वयचें म्हळ्यार भे. कित्याक म्हळ्यार कोणेंगी सांगलां भायर गेल्यार गोंगो येता, राती भायर गेल्यार मेल्लें पळोवंक मेळटा, देवसार मेळटा म्हणून. कोणाकी राती देव पळोवंक मेळना गे, देव पळोवंक मेळना. कित्याक म्हळ्यार काळोखाच्या संवसारांत देवान आसोवंक जायना. केदाळ आमी काळोखाचो संवसाराचो पटलाव करून वयता ते आमकां देवसार पळोवंक मेळटा, मेल्लें पळोवंक मेळटा, भे दिसता. जो कोण उजवाडाच्या संवसारांत जी येता त्या मनशाक मात्र देव भेटोवंक शकता, देव मेळटा, देवाचो अनुभव जाता. त्या देखून आमकां कोणायकी स्वप्नां पडटना देवाची स्वप्नां पडनात. देव आमचे कडेन स्वप्नांत उलोवचें भारी भारी उणें. खंय आमी जीव सोडटना येता कोणना आत्तां तुका इल्ल्या वेळान व्हरता हांव तयार जा म्हणून. नाजाल्यार देव आमच्या स्वप्नांत येवचें भारी उणें. आमच्या स्वप्नांत येवचें कोणें? कोणें मेल्ल्यांनी, कोणें माट करतल्यांनी, कोणें आमकां वायट करतल्यांनी, आमकां गाळी चोवतल्यांनी, हे पुरो आमच्या स्वप्नांत येतात. आनी त्या देखून केदाळ्या पर्यंत त्या संवसारांत आमी जियेता गी तेदाळ्या पर्यंत देवाक, देवाच्या उतराक, देवाच्या ससायेक आमच्या जिवितांत अवकाश करून दिवचें मस्त कश्ट. देवाचें उतरूच कश्ट, तें वाचचें मागीर कश्ट, नियाळचें मस्त कश्ट आनी जियेवचें सोडया साध्य जायना न्हय. त्या कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर आमी एक व्हडलें ओझें म्हूण घेतलां आनी त्या देखून तें आमचे तितले पयस दवरता. पूण इतर संगती आमकां भारी मिसवण जे जातात आनी त्या देखून आमी लागीं दवरता. त्या देखून आमकां देवसार ह्या वायट संगती लागीं लागीं जातात. देवाचें उतर पयस पयस जाता. देवसारा पयस करूंक सुलभ न्हय पूण देवाक लागीं करूंक सुलभ. केदाळ देवाक लागीं करताय, देवाचें उतर तुज्या जिवितांत घेताय त्या वेळार वायट शक्तीक देवसाराक पयस करूंक सलीस. शिवाय फकत देवसारा पयस करता म्हज्या कुशे प्रमाणे जियेता म्हळ्यार इल्लें कश्ट. आनी त्या देखून आयचें पयलें वाचप आमकां देवाचें उतर आमी कशें घेजय गी म्हण आमकां सांगून दिता. नेहेमियाच्या प्रभातीच्या पुस्तकांत आमी आयकलें एजरा आपल्या सक्कड लोकांक सांगाता घेवन देवाचें उतर परगट करूंक लागलो. केदाळा पर्यंत सकाळीं तावन दनपारां पर्यंत तितलो वेळ त्या लोकांक एकठांय करून देवाचें उतर परगट करीचें म्हळ्यार अर्थ कितें? सक्कड लोक देवाचें उतर आयकूंक आशेतलो. त्या देखून ताणें एकठांय करूंक शकलो. हाच्या भायर थोडो लोक आशिल्लो जो कोण देवाचें उतर आयकूंक आशेवंक नातुल्लो. पूण जो कोण आशेतात इस्रायल परजा देवान विसून काडलेली परजा म्हूण आमी म्हणटा तातूंत हर एक लेगीत देवाचें उतर आयकूंक जाय आसलें. त्या देखून सक्कड लोकांक सांगाता घालून देवाचें उतर सकाळीं तावन दनपारां पर्यंत तो परगट करता. आनी सक्कड लोक व्हडां आनी ल्हानां आनी समजूंक शकचे तसली सगळां देवाचें उतर आयकतात आनी समजून घेवंक शकतात.
चक्कड वाचून जाल्ले उपरांत लोक म्हणटा आमेन आमेन असो अर्थ आमी हें उतर मानून घेता कारण इतल्यांत हाजे पाडतळ आसा बॅकग्रावंड आसा केदळा लोकान इस्रायल पर्जन देवाच्या उतराचो तिरस्कार केल्लो की त्या वेळार तांकां कश्ट मेळ्ळेले त्या वेळार तांणी इजा सोंसलेली आनी ताचे तो सुडका जोडच्या पासून परतून देवा लागीं 8 दोस मागून येतात आनी इजरा म्हणटा तुमी येदोळ पर्यंत देवाक पाठ करून पयस गेल्ल्यात तुमकां आयकूंक जाय देवाचें उतर आयकूंक जाय तर येया आनी ह्या वेळार ते म्हणटात वय हें देवाचें उतर आमकां जागवणी दिवचें जातलें आमकां जिवीत दिवचें जातलें तें आमच्या जिवितान जाय आनी त्या देखून आमेन आमेन म्हणटात मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हाच्या फाटल्यान 2 संगती गरजेच्यो आसात एक कितें म्हळ्यार जे कोण मनीस देवाचें उतर समजूंक कुशी व्हरतात त्या मनशांक देवाचें उतर आयकूंक साध्य जाता ज्या कोण मनशांक देवाचें उतर समजून घेवंक जाय त्या मनशांक मात्र तें मेळोवंक साध्य जाता देवाचें उतर तुजेर थापोवन येना देवाचें उतर तुवें स्विकार केल्ल्याचेर होंदवून तुज्या लागीं येता हें उडास दवरचें गरजेचें तर हें देवाचें उतर कशें वाचूंक जाय कशें पळोवंक जाय ह्या विशयांत सविस्तर विवर तें पयल्या पुस्तकां त्या पयल्या वाचपान आमकां दिला आमी देवाचें उतर कशें वाचता म्हणल्या विशयांत हांगासर कितें सांगून दिलां म्हळ्यार देवाचें उतर वयर उबार जाग्यार तोंड परगटलें देवाच्या उतराक जागो वयर जाय थंयसर सकट लोकांक देवाचें उतर आयकूंक जाय सकडांक आयकातरशें सकडांक दिसा सारकें सकडांक समजाशें तें देवाचें उतर परगट केलें आनी त्या वेळार लोकांन सकडांनी आमेन आमेन म्हळें देवाचें उतर परगटतना एक सुऱ्यान उलोवंक जायना आनी ताका लागून हांगासर वाचप म्हणटा देवाचें उतर परगट करचें एर्जराच्या उजव्याक आनी दाव्याक मलगडे मनीस उबे रावून आसले कित्याक तें उतर सत म्हणून साक्ष दिवचे खातीर ते उबे रावून आसले आनी ताचे उपरांत ज्या कोणा मनशांक समजोवंक ना गी त्या सकट मनशांक त्या व्यक्तींनी उतर समजा सारकें तांकां सांगून दिलें आनी ह्या मुखांतर देवाचें उतर सकट दादल्यांक स्त्रियांक कळटल्यांक कळीत नातल्या समेस्तांकी तांच्या भाशेन सांगून दिलें शेकीन देवाचें उतर परगट केलें आमी कशें देवाचें उतर परगट करता म्हणल्या विशयांत आमी नियाळ करचें गरजेचें थोडे फावटी आमचे मस्त मलगडे मनीस हांगासर आसात वासप वसूं येतात न्ही सगळें वासप वसून जाल्या उपरांत देवाचें उतर हें लवू म्हणटात बेनिसता ही गोत नांव नेणा देवाचें उतर म्हळ्यार इट्स ए प्रोक्लामेशन हें सांगचें वाचलें वाचप व्हडल्यान वाचतात मस्त फावटी आमच्या इगर्जेन प्रॅक्टीस येतना म्हणचें वाचप बरें करून वाचलें अकरेचें देवाचें उतर हें म्हणून कित्याक बेनिसता हांव नेणा कित्याक म्हणटात देवाचें उतर हें सोकास पण व्हड व्हरता सोर व्हरता नेणा आमी त्या देखून हें देवाचें उतर उक्त्यान वाचता आसतना व्हडल्यान सांगची गरज समेस्तांक आयका सारकें सांगची गरज आनी त्या देखून केदळा आमी सारक्या तरांनी उतर आयकत गी त्या वेळार मात्र आमकां समजूंक आनी तें पाळूंक आमचें जिविताचो वांटो करून घेवंक साध्य जाता देवाच्या उतराचो इफेक्ट कितलो जाय परिणाम आमी उत्पत्ती पुस्तकान वाचता देवान संवसार रचलो ताच्या एका उतरा वरवीं संवसार जालो एका उतरा वरवीं ताचें उतर म्हळ्यार तितलें परिणामकारी थंय दर्यो जावं थंय मळब जावं थंय आकाश जावं थंय रान उत्पत्ती जावं अशें एकेका उतरा मुखांतर देवान संवसार रचलो म्हणून म्हणटा हाचो अर्थ देवाच्या उतराक तितलो परिणाम आसा नोयाच्या काळार आयिल्ल्या वेळार देव म्हणटा सकट लोक हांगासर पातकान पडला त्या देखून व्हडली एक दोण तयार कर आनी नोये दोण बांदता आसतना सकट मनीस ताका पळोवन हांसतात तांकां समेस्तांक नोये सत्राय दिता जागवणी दिता तुमकां बादशाह जावंक अवकाश आसा म्हणटा कोणीय मनीस ताका गिन्यान करिना गण्य करिना आनी ह्या संदर्भात फकत नोय आनी ताजे कुटुंब मात्र त्या दोणी भितर वचून आर्क पेटे भितर वचून थंयसर तो बचाव जावंक शकता मोईजे विशयान आमी आयकता
मैजेक देव म्हणटा सक्कड इस्रायल परतो मुखेल्याने ताणे नासतना तो म्हणटा या पात्राक एक तुज्या दांड्यान एक मार आनी मैजेक डाऊट एक मारल्या पुरोगी तो 2 बुटी मारता उदक देंवन येता आनी सकाळीं उदक पिवंक मेळटा पूण ताजे एका त्या दुबावाच्या एका पातका खातीर देव काले म्हणटा तूं दुबाव उलय एक मार म्हळ्यार हांवें तुवें 2 मारले कित्याक तो फादर पुट्टा गेला म्हूण डाऊट मारलो म्हणना आनी त्या देखून तुका बसायल्ल्या गांवा भितर वचोंक ना कोण देवाच्या उतराचेर दुबाव उसारता की त्या मनशाक ताचो इफेक्ट परिणाम मेळोवंक कश्ट आसा आनी अशें धर्मस्थ आमकां संगती आमच्या पवित्र पुस्तक आयकून मेळटा पवित्र पुस्तकाचो देवाच्या उतराचो इफेक्ट कितलो आसा गे म्हणून त्याच प्रमाणे हे खंयच्या रितीन आमी हेरांक वांटून दिवचे हाच्या विशयांत निर्गमन ग्रंथान एक बरें लिसांव थंयसर आसा 11 दीस येता आसतना इस्रायल परजा इजिप्तांतून पलायन करून वेता आसतना तांणी 11चे घडये जेवण करूंक आसलेलें आनी हें जेवण करून तांकां भाजून खावंक पुरसत नासलेली ते पीठ फुगोवन तें जेवण करूंक पुरसत नासलेली आनी त्या देखून निर्गमन ग्रंथ कितें म्हणटा सुकी भाकरी तांणी भाजली आसली आनी ती केली आनी कोडू भाजी केली आनी थंयसर ताणें फळाफळ घेतली धांवन धांवन ते गेले कित्याक खंयसर ते गुलामपण आसले ते नांव सुडको जोडून वेता आसतना पुरसोतेर वचोंक कोणाकी अवकाश ना ताणें धांवन वचोंक त्या देखून आमसोरान जें कितें तयार केलां तें खावन ते गेले आमच्या जिवितांत सदांचे घडीत हे आमी वांजेला वाचता पुरो व्हडले घडीत आमच्या जिवितांनी खंय आमकां अर्जंट वचोंक आसा जाल्यार बसोन सुशेगाद जेवन वचोंक पुरसो जाता की आमकां ट्रेनार वचोंक म्हणजे दिया दनपारी 1 वरां ट्रेन दनपारान जेवण गर्द जेवण बरें घालून बसोवन जेवन वयताना ट्रेन हांगा जावन कासरगोड पावता न्हय म्हजो एक इश्ट आसलो फादऱ्याक कित्याक आळे लास्ट मिनीट वेचें ताणें लास्ट मिनीट आमकां खंय तिरुवनंतपुरा एका प्रोग्राम वचोंक आहलें बिस्पाच्या घरा जावन कोडयाळतो लास्ट मिनीट भायर सरलो येवन कोडयाळच्या स्टेशना भितर रिक्त आसतना ट्रेन वळते वेतेत आसा आतां सुकलें म्हणलो ताजें जीप काण गेलो धांवलो आनी कासरगोड गेलो ताजें घर कासरगोड वचून स्टेशना भितर घेवन पळयतना ट्रेन वळते वेतेत आसा मागीर खंय वयतलो मागीर फाटीं दुसरे आसा आनी एक ट्रेन घेवन गेलो असो अर्थ घाले म्हळ्यार 11चे घडी अशें केलें जाल्यार मस्तपटी समस्या येता त्या देखून देवाचें उतर थोडे पटी आमकां सांगून दिवचे परिणाम असो आसा हांगासर निर्गमन ग्रंथांत तें कितें म्हणटा देवाचें उतर कितें म्हणटा 11चे घडये तुका पुरसत ना जी कितें सुकी भाकरी आसा ती खा आनी वच आनी हें घडीत जालें ताचे उपरांत हर एक वर्सा हें घडीत ताणें लोकांक सांगूंक आसलें त्या देखून आमी निमाण्या शुक्रारा शनिवारा आनी परत निमाण्या हप्त्यांत तें नियाळता आसतना आमकां परतून आनी परतून ते सांगूंक दितात अर्थ घालींग म्हळ्यार हर एक व्यक्ती त्या दाळा घरचो मालगडो मनीस आपल्या भुरग्यांक बसोवन हें घडीत तांकां विवरावन सांगतलो आनी ह्या मुखांतर देवाचें उतर कितें परिणामकारी म्हणून आमकां सांगूंक आयकूंक मेळटा मस्तपटी शर्मावर आयकलां सांग पुरो पूण एंत घडीत आमच्या भुरग्यांक आमी कितलें विवरावन सांगलां न्हय आमच्या भुरग्यांक हें घडीत आमच्या भुरग्यांक कितल्या जाणांक निमाणो हप्तो म्हळ्यार खाले म्हण कळीत आसा आमच्या भुरग्यांक गोबराचो बुधवार म्हळ्यार कळीत आसा ताणें गोबर पळोवना आतां गोबर ना म्हणया न्हय त्या देखून विशय घालें म्हळ्यार मुस्तपटी आमी हें सांगना आमच्या भुरग्यांक देवाचें उतर वयरतून पडना देवाचें उतर एका तोंडांत आनी एका तोंडाक विवरावन वेता हें सांगची गरज आसा आज सकाळीं तो वॉट्सॅपार न्ही फेसबुकार ल्हानशें कोणाचें भाशण आयकून आलो तो म्हणटा चेन एक ल्हान शिंकळ अशें घडीत चेन कितली घट आसा की तित बरी आसा जर तर तेजी एक शिंकळ सुकली जाल्यार ताचे उपरांत चेन ना असो अर्थ तितल्यान तेगे जर तर आमी आमच्या मलगड्यांत देवान आयलें देवाच्या उतराचें दायज त्याच प्रमाणे आमच्या भुरग्यां बाळांक सांगून दिना जाल्यार आमी तें तुटोवन गेल्लें कारण जाता आनी तातूंत आमी मलगडे मनीस आमच्या भुरग्यांक दुरसोवन प्रयोजना तांकां संस्कृती गुंतना तांकां संप्रदाय गुंतना तांकां शिस्त गुंतना म्हळ्यार आमी तांकां दुरसोवन प्रयोजना आमी शिकयलां गे म्हणलें मुख्य गरजेचें जर तर आमी शिकयना आमी सुकोवन पडटा जाल्यार त्या चेनीचो एक शिंकळ सुकलो म्हणून अर्थ ताचे उपरांत दुसरीच जावन वता काणी आनी त्या देखून मलगड्यांक आमकां कायदो आसा की देवाचें उतर आमच्या मलगड्या जावन आमच्या जिवितांत देवान आयिल्लें त्याच प्रमाणे आमच्या भुरग्यांक वांटून दिवचें सांगून दिवचो कायदो आमकां आसा आमी कितले जाण ते करता तेका काळार आमी हर एकले हांगासर मलगडे उड आसात
सकाळी उठले आमचे दोळे सुटोवन दिवा ना सुटोवन दिवा आमकां दिमी घालून आमरी करयतली माय न्हय आमी म्हणटले करतले आज आमी कितले जाण आमच्या भुरग्यांक दिमी घालून आमोरी करयता सकाळी मागणी कितल्या घरांनी उरल्यांक ना ना हांव पोरये कडेन भायर गेल्या वेळार फादर अनिल आहलो पेरंपळीचो विगार हांव सकाळीं उठून पळयतना उठले ताच्या खटल्या देगेन दिमी घालून हात वयर करून एक कण तेर्स म्हणटा तो अजून आतांय खंय वचून तो बिकॉज तो म्हणटा ह्या एक कण तेर्सा वरवीं हे दानामान मरे म्हणल्या वरवीं म्हजो सगळो दीस यशस्वी जावंक शकता तातूंत सकाळीं उठले ताच्या खटल्या देगेन दिमी घालून एक कण तेर्स ते तोड मागणें करता आनी हें जावन आसा ताणें ताच्या आवय बापायन सगळें शिकयलें रीत 12 जाण भुरगीं ती त्या देखून सक्कड बऱ्या पावंड्या पावल्या कित्याक ताच्या आवय बापायनी तें तांकां वांटून दिलां सांगून दिलां आमच्या आवय बापायनी आमकां हें सांगून दिल्लें आज आमी वडील आवय बापाय आमच्या भुरग्यांक हें शिकोवन दिवची गरज आसा जर आमी शिकोवन दिना ती शिंकळ आमची सुकुल्ल बरी जाता आनी ताजे उपरांत जी संस्कृती ते संप्रदाय तें देवाचें उतर तें ताचें तो बरेंपण तें तुटोवन गेल्लें मुख्य कारण आमी जावंक शकता आनी त्या देखून आमच्या जिवितांत देवाचें उतर तितलें इफेक्टीव जायचें जाल्यार परिणामकारी जायचें जाल्यार आमचो व्हडलो पात्र आसा पूण मस्तपडी हें जायना जावनाचें कारण आमी आसा पाद्रावान ओडोळ म्हळें देवाचें उतर सांगचो प्रमुख कायदो कोण असो याजक असो म्हणलो पाद्र्याब असो आनी ताजे उपरांत स्वकाच गुणावन तुमी सकट याजक म्हणलो आनी तुमकांय तो कायदो आसा म्हणलो कित्याक म्हळ्यार म्हजें मात्र काम न्ही तुमकांय आसा काम म्हणून म्हणलो असो अर्थ तरे याजक कशें सांगता ती म्हळ्यार सवाल हांव जाणा हांव एक 8ನೇ क्लास आसतना 1975 इस्वेन 76 इस्वेन VGF रेको म्हणून पाद्र्याब आहलो आमचो तो म्हणलो वेन आय वॉज इन अमेरिका त्या वेळार आमकां अमेरिका भूपटांत काय म्हणून गुर्तू नासलें He was giving that example of America when I was in Europe. थंय कितें बरें घडलें म्हणून तो शिकलो मनीस तो BA BT त्या वेळार शिकलो मनीस बरें शर्मावन दितलो बट एग्जाम्पल्स ताणें दिवची बरें अमेरिकाची युरोपाची आफ्रिकाची ती एग्जाम्पल्स दिल्यार थोडे फावटी आमकां समजूंक गेल्ले कश्ट थोडे फावटी आमी भाशण आयकता अकॉर्डिंग टू दीस मॅन इन दीस बूक म्हणटात ते बूक पळयले नात वाचले नात कोण इने अकॉर्डिंग दीस मॅन हांवें थोडे फावटी विचारचें चड 4-5 बुकांक आनी बरें येणाऱ्यांक कोट करनात आनी एक भाशण दिल्या उपरांत विचारचें वॉट इज युअर्स यू आर कोटिंग एवरीबडी वॉट इज युअर्स अकॉर्डिंग टू मी म्हणून केदाळ म्हणटाय घेवन विचारचें थोडे फावटी आमी आमचें उतर म्हणलें ना कोणाचें उतर आमी रिपीट करचें आसा आमच्या गांवांत नांद गे आमच्या गांवांत आमचो म्हणलो गांधीजी आसा तो उलोवना गे बासावण्णा आसा तो उलोवना गे कबीरदास आसा तो उलोवना गे आमचो शेजारचो आमचे आब आनी व्हडली मात तो उलोवनात गे तांचें एग्जाम्पल दिल्ल्या वेळार ते आमच्या गांवचें एग्जाम्पल असो अर्थ उरल्यांचे वाचूंक नजो दिवं नजो म्हणणे पूण आमचें म्हणलें ते संस्कृती संप्रदाय तें उतर आमी वांटून दिल्ल्या वेळार आमचे संप्रदाय संस्कृती उरता तेंत हे सकट देवाच्या उतराक लक्ती केल्ल्या वेळार असो अर्थ हर एक फावटी आमी देवाचें उतर केदाळा उपयोग करून उलयता गे त्या वेळार लोक समजता लोक आयकता लोक पाळटा आनी देवाचें उतर तांच्या जिवितांत रुता करूंक शकता थोडे कडेन आमी पळयता उलयल्ल्या उतराक देवाचें उतर ह्या बायबलाचें उतरां वापारून उलोवचें थोडे फावटी आमकां आयकूंक मेळटा म्हजो एक क्लासमेट आसलो बाबा सिरियल म्हणून तो 1-2 वर्सां आदीं मरण पावलो हर एक फावटी सेमिनरीन आसता खंयचेंय उतर आमी उलोवं तें न्हू अकॉर्डिंग टू द बायबल म्हणून सुरू करचें हाणें म्हळ्यार खंय जावन एक उतर विसून काडून तो आमचे कडेन उलयतलो आनी आमचे आर्ग्युमेंट पुरो आसतले बिकॉज ऑफ दॅट आमचे मदीं थोडे फावटी झगडे जाताले जावंक पुरो बट वी यूज टू रेफर बॅक टू द बायबल मोर टायम सो दॅट वी न्यू लॉट ऑफ थिंग्स चड संगती आमकां समज दिलो म्हळ्यार बायबलाचें उतर उलोवन तो उलयतलो आनी आमकां समाज थोडे फावटी लिकेंडटलो पूण त्या बायबलाचें उतर आमच्या मोतयेन गेल्लें आजून उडास आसा तो आमचे मदें ना जावंक पुरो पूण ताणें सांगिल्लें त्या उतरा वरवीं बायबल असो मोग करूंक बायबल समजूंक आमकां साद जालें आनी तातूंत हें उतर आमकां हर एक लागीं कळीत करूंक आयज आमकां आपोवणें येता हो बायबल समावेश करीत आसतना पयल्या वाचपान आयकल्ल्या प्रमाणे आज हांगा तो वयरतान वाचलें देवाचें उतराचो परिणाम कितें म्हणून समजलें हांव तस प्रमाणे खंय जर आमकां अवकाश मेळटा थंयसर आमच्या पवित्र पुस्तकाचो उपयोग करून देवाचें उतर वाचून तें नियाळन लोकांक समजा सारकें सांगचो कायदो आमा समेस्तांक आसा याजकांक आनी सकट याजकपणांत भागीदार घेतलेल्या सर्व देवाच्या भुरग्यांक देवाचें उतर कितलें इफेक्टीव कितलें परिणामकारी आयच्या वांजेच्या वाचपान आमकां थंयसर सांगून दिलां जेजू म्हणटा कोण म्हाका सत मानता तो म्हाका धाडलेल्याक सत मानता कोण म्हाका देखता तो म्हाका धाडलेल्याक देखता
कित्याक हांव उजवाड जावन तुमचे मदें आयलां. हांव काळो काडून आयिल्लो न्ही, हांव तुमकां नीत करूंक आयिल्लोय न्ही, हांव तुमची संपूर्णता दिवंक आयिल्लो आनी त्या देखून तुमकां बचाव करूंक म्हूण आयिल्लो. आनी केदाळा पर्यंत म्हजे थंय तुमी देवाक म्हज्या बापाक देखनात जाल्यार पर्यंत तुमकां देवाक अनुभव करूंक जायना. जो कोण म्हणजे थंय देवाक देखता की ताका देव पळोवंक मेळटा. आनी त्या देखून हें उतर ताणें सांगलें कोणायकी खिंडूंक न्ही, कोणाची नीत करूंक न्ही. बगार तो म्हणटा हें उतर मात्र तुमच्या मुखार हांवें दिलां. जर तूं इन्कार करताय जाल्यार तुजी नीत देवाच्या उतरा मुखांतूच जातली. जर तूं स्विकार करताय तुज्या जिणयेची बाचावी तुजे थंय मेळटली. आनी त्या देखून देवाचें उतर बापाचें उतर देखून तें मानवून त्या प्रमाणे जियेवचें गरजेचें म्हणून जेजू आज आमकां सांगून दिता. मस्तपडी जुदेवानी देवाचें उतर इन्कार केल्लें, जेजूक ताणें स्विकार करूंक इन्कार केल्लें. आनी बी संदर्भार पवित्र पुस्तकांत जुदेवानी म्हाका इन्कार केल्ले वरवीं कितें तांकां मेळटलें म्हणून जेजून सांगून दिल्लें आसा. कित्याक जेजूक एक मनीस म्हूण ताणें पळयल्लो, जेजू थंय देवाक ताणें पळयल्लो ना, देवाचें उतर ताणें पळोवंक इन्कार केलें. त्या देखून जेजूक तांकां स्विकार करूंक तांकां आयकूंक साध्य जालें ना. आनी त्या देखून म्हज्या भाव भयणीनो, आमच्याय जिवितांत देवाचें उतर आमी समजचें म्हूण जाल्यार तातूंत आशिल्ल्या देवाक, देवाच्या सत्तेक, ताच्या परिणामाक आमी पळोवची गरज. देवाचें उतर फकत आमी बडबडच्यांत ना म्हणटा सांजू हांव. देवाचें उतर आमी उलोवच्या उतरांनी मात्र ना, म्हाका आमच्या जिवितांत जियेवच्यांत आसा. आनी त्या देखून सांजू हांव म्हणटा देव जावन आसा मोग. देव म्हणून तुवें बडबडल्यार जायना, तुवें मोग केल्ल्यान देव तुका अनुभव करूंक मेळटा. आनी त्या देखून मोगांत देव आसा, देवा थंय मोग आसा. मोग कर आनी देव तुका अनुभव करूंक मेळटलो. तूं मोग करिनाय देवा विशयान बडबडताय तें कांय उपकारा पडना. तशें बडबडल्यार तुवें वाटली बडयल्ल्या बरी आवाज मात्र येता शिवाय ताचो परिणाम तुज्या जिवितांत येना. आनी तातूंत सगळ्यांक तुमकां आमकां समेस्तांक हें फवत. आनी त्या देखून आमच्या जिवितांत देवाचो मोग ह्या मोग आमी हर एकल्यान अनुभव करूंक वांटून दिवंक प्रयत्न करूंक जाय. आनी त्या देखून ह्या दिसांनी हर एक दीस सांजेर आमकां वांजलचे वासो पासून एक कडतील दिल्या लेक्सियो दिविना मुखांतर. हर एक दीस एक ल्हान वाचप आसचे आनी वाचलें आमी टीक करचें म्हणून सांगलां. हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ देवाचें उतर वाचूंक आमकां एक अवकाश करून दिवचें बरें काम आमच्या देवस्तुती दफ्तरान केलां. आनी त्या देखून जे कोण हें वाचतात आनी सदांय तांच्या जिवितांत देवाचो अनुभव मेळोवंक साध्य जाता. देवाचें उतर एक पुटी वाचल्यान येना, परत आनी परत वाचल्या वरवीं ताचो खरो अनुभव आमकां साध्य जाता. कितले जाण वाचतात सांजेर? सत्य येता हांव घरा टीक करलें पळयता हांव. थोडे टिक्क मात करतात, वाचना ना. ओके, वाचतात. त्या देखून मस्त बरें एक अवकाश आमकां मेळ्ळा तो देवाचें उतर वाचून. नंतर आमी वाचना, आमी दिसपडतें कितें देवा वांजेच्या वाचपा वाचून नियाळ करता जावंक पुरो देवा जेजूची सुवार्थांत. पूण सिस्टमॅटिकली सगळो वांजेल वाचूंक एक अवकाश करून दिला. आनी तातूंत वाचल्या वरवीं कितल्यांगी लिपोन आसल्यो संगती आमच्या जिवितांत आमी समजोवंक शकल्या. हो एक अवकाश आमकां दिल्लो आनी तो वाचल्या वरवीं आमच्या जिवितांत बरें. आनी त्या देखून हें देवाचें मात्र वाचूंक, तें नियाळूंक, तें अनुभव करूंक, आमी जियेवंक आमकां एक अवकाश मेळ्ळा. आनी त्या देखून आमी कितें करया? दिसपडतें देवाचें उतर वाचूंक आमी प्रयत्न करया. प्रयत्न मात्र न्ही, वाचूंकूच आसा तें प्रायोरिटी म्हणून घेवया. तेन्ना पाद्र्याबर म्हळें इज वर्ड ऑफ गॉड द प्रायोरिटी इन युअर लायफ ऑर समथींग एल्स. जर आमच्या याजकांच्या जिवितांत ती दैवीक संगती कितें आहा ते प्रायोरिटी जावन उरोवनात. तेन्ना इस्कॉल चलोवंक आसा, हें बिल्डींग बांदूंक आसा, हें कस्तल काडूंक आसा, सेमिस्त्र पळोवंक. थोडे फावटी म्हाका म्हणचे हांवें गेल्ले पाद्राब काय पाद्राब सेमिस्त्र ना म्हणटाले. थोडे म्हळ्यार सेमिस्त्र नितळ करूंक 3 म्हयने गेले म्हाका. 3 म्हयने हांव सेमिस्त्रींत आसतलो. हाचो अर्थ आमचें काम कितें जाता म्हणजे खंयी पडोवन वता. कितें गरजेचें तें आमकां करूंक जायना. तसो अर्थ देवाचें उतर तितलें गरजेचें. देवाच्या उतराक प्रामुख्यता कोण दिता की ताच्या जिवितांत सारकें करूंक जाता. दुसरें, आमच्या भुरग्यांक देवाचें उतर आमी विवरून सांगची गरज आसा. ल्हान आसतना भुरगीं विचारतात मम्मी हें म्हळ्यार कितें, आबा हें म्हळ्यार कितें. आनी ह्या संदर्भार आमकां समजल्या प्रमाणे देवाचें उतर विवरावन सांगची गरज आसा. तें ना जाल्यार कितें जाता, ती सांकळ तुटता, ती गांस तुटता आनी ती सांकळ जावन उरना. गांस केदाळ तुटता की ताच्या उपरांत भुरग्यांची चिंतापणी आमची चिंता वेगळेन जाता. आज आमच्या घरांनी देवाचें उतर उणें जालां गेलां कारण आमी कित्याक ह्या भुरग्यांक आमी शिकोवन दिवंक सांगूंक फाटीं सरले. आमी इल्लीशी आळसाय केली आनी हाचे तावन परतें गांस करूंक मस्त कश्ट. तातूंत भुरग्यांक मागणें करूंक देवाचें उतर वाचूंक तें शिकोवंक आमी प्रयत्न शिकोवंक जाय.
हांव बोरबेज बंद करता एका घरा गेलो 4 वर्सांचो ल्हान भुरगो म्हाकाय वाचूंक जाय म्हणलो बावार्थीची प्रार्थना 2 बावार्थी प्रार्थना वाचलें कोणें समजून हाणे पूण 2 बावार्थी प्रार्थना वाचली ताणें सर्त थंय जावन ल्हाना भुरग्यांक समेत ताच्या घरच्यांनी अवकाश करनले शिकोवंक दिला हय तुका येना रे तूं वाचलें समजना म्हणून सोडल्यार तूं आनी एवढी वाचना अवकाश करनले काली गद्दे गद्दे उलोवन 2 मागणी म्हळें आमी सकडांनी आयक आमचें प्रार्थना येसो मिया म्हळें असो अर्थ थंय जावन भुरग्यांक ते देवाच्या उतराची मागण्याची रूस आमी दिवंक आसा तिसरें देवाचें उतर एक पोटी न्ही दिसपट तें वाचूंक आसा दिसपट तें वाचूंक आसा देखून सुवार्थ देवाची सुवार्थ कितली अवकाश मेळ्ळे ते वाचून उपयोग करूंक जाय फायनली आमच्या जिवितान हर एका घडितांत देवाच्या उतराक आमी प्रामुख्यता दिजे फॉर्च्युनेटली आमच्या हर एक कार्यक्रमांनी देवाच्या उतरा मुखांतर आमी वाचता ते रोस जावं दी ते काजर जावं दी ते खंयचेय कार्यक्रम जावं दी देवाच्या उतराक आमी इल्लें प्रामुख्य दिता पूण आनी चड प्रामुख्यता दिली जाल्यार आमी हर एक संगती बरेंपण करूंक सादता देखून हें बायबल समावेश न्हय फकत एक इव्हेंट एक कार्यक्रम बगर बायबल समावेश देवाच्या उतराक प्रामुख्यता दिवन हांगा जावन आमची ते शिंकळ देवाच्या उतराची शिंकळ तो गांठावन मुखार मुखार वचूंक एक अवकाश आनी त्या देखून तो बायबल आमच्या घरांत आसा तो आमच्या हातांत आसूं दी आमच्या तोंडान आसूं दी आमच्या काळजांत आसूं दी आमच्या जिणेच्या जिवितांत जियेवच्या त्या घडितांत हर एका घडितांत आसूं दी तशें केल्यार देव आमकां खंडीत जावन ताच्या उतराचो परिणाम आमच्या जिवितांत दितलो आनी देवाचें उतर आमच्या जिवितांत प्रायोरिटी प्रामुख्यता जावन उरतली आनी देव आमकां थंयसर पळोवंक मेळटलो देवाच्या ससायान आमकां जिवितांत अवकाश मेळटलो हे भाग समेस्त आमकां देव दिवं दी म्हणून आमी मागया आमेन. घे बापा तूं होवूं डोफाय मोगान तुका आस पेटयता बदलून दये होवूं डोवाय जिविताका ती मोन मागता जिवीत आमचें तुजें देणे तुझे विने अर्थार ही करते जीवा तुझे कृपे पेल्या सेवे फोळा भरी घे बापा तूं होवूं डोफाय मोगान तुका आस पेटयता बदलून दयेन होवूं डोवाय जिविताका ती मोन मागता. तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवपाक मानतर असलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आणि अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सरीसफोर मानून घेऊ. भोवकणवळे बापा ही आमची दाना प्रसन्न जावन तूं मानून घे आमी तुजेर विरोधलेल्यो आमचे निबर कुश्यो दया करून कलत्यो जाय शुकर जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमच्या सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमेन. ते सर्वेस्पोरांत थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नित्यसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दंडवण दितना अवगुणांचे तूं बोळ मोडताय. आमची मोना ऊस उबारताय वेगवेगळे सुगूण वाडयताय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सस्ताचें इनाम आमकां दिताय. त्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार
तुजी तोर महिमा वाकणतात ताचे संगती आमचे इताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 दळबारांचो सर्वेस पोटतो सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सगळी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे ओ सगळी तुकाचे ओ सगळी तुकाचे. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशन कश्ट मरण सत्संकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी येतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बॉक्सान मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत हें वरावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सो गुट परगटुया. सोम्याची सु आमी हो उंडो गाथा आनी हे कालसिंतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवानीस आमी तुझे मरण परगटता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सरवणजी काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा जेराल्ड आयझक आमच्या गोवळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवो सोदरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकूळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे माये संगाती ते सपती भगवान जुसे भाग्यवान दमदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगतां तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सर्वंदराची आजना मनान धरून ताणें शिकयले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज्य संपय तुझी खुशी सगळ्या सुखाची संसार जावं
आमचो दिसपडटो त्रास आमकां आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार दये करून जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वर्ण राजेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान येतरेक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांनी सोटय आनी सर आकांतांतली वाटाय कितार स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाम समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे कुशाप्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुझी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं तुमच्या सवे आसूं एकामेकाक शांती दी देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळय जावन सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती त्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवण मेळिल्ली आमी समेस्त सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची करून दिवस जेवणाची वेळी तुवें उंडो मोटलो तुज्याच त्या मासांतो बदलो काळजींतलो दातारो रगसय सोकेलो उपरांत शिसां पियेवंक दिलो ए जेसू मोगाळा जेसू दयाळा कुर्पे सागोरा नन्या बाकी ओता जेसू मोगाळा जेसू दयाळा Pantão tuve uda piyon dile mana chente kan tuve kaun dile husar sar loka udya masten kwate esomia amchatnya jesu mogana Sudayala Kurpe sagora Menya Baki Kota Jesu Mogala Jesu Dayala Kurpe sagora आमच्या काळसा प्रकाश पातळी तुझ्या मोगाळूच्या कुडी गाणी अत्म्या दिगटाय तू आमकां येतारका आमच्या सोप्या
मोगाळा ये जेसू दयाळा ये कुर्पे सागोरा मन्या पागे मोठा ये जेसू मोगाळा ये जेसू दयाळा सागोरा दन्या बागे मोठा सोमो नियाळता सोम्या भक्तीन तुका बंदिता तुका मानवची सुफोळचिणी दिल्याक सोम्या हावरुनी तुका मानवची सुफोळचिणी दिल्याक सोम्या हावरुनी समर्पिता कालतेपणी भेटोवन दिता सोम्या मोची जिणी तू सोमो नियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका अर्गा दिता हांदन्या जीवन मोचे भेटयता प्रार्थया काकुळदार देवा आमच्या बापा या क्रिस्त प्रसादाच्या संस्कारा वरवीं दिसान दीस तूं आमकां दादोशी करताय तो सदां जिव्या भावार्थान आनी काळजाचे खरे भक्तीन आमी घेसो कर म्हण आमी मागता त्याच प्रमाणे देवाच्या उतराक प्रामुख्यता दिवन आमच्या जिवितान सदां ते वाचूंक नियाळूंक आनी जियेवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे उपकार मी काणगेजे म्हणून हांव विनाती करता देखून हांवें नांवां आपयता आसतना तुमी दया करून मुखार येवचें आनी पदरा बातावन तुमचे मनाची वात तुमी घेवची. हिलरी ज्योती डेसा परंपल्ली, डियोन पिंटो उडपी, रायन आनी रिया डिसोजा केम्मण, स्टॅनी मोंतेरो आनी कुटुंब मंजेश्वर, स्टॅनली विक्टर मास्कारेनस हाणें 4 गुणी तांदूळ दिला. क्लोटिल्डा मारिया मेनेझेस पामोरो, सोफिया सुआरेस कडपाडी, टायटस लुईस उडपी, मारिया पिंटो शिरवा, फुलां दान दिलांत, फुर्तादो कुटुंब कलमाडी, तशेंच कॅन्यूट स्टीवन बारेटो लूट्स वाडो. मोगाचो न्हू आतां वेलंकनी सायबिणीचें नोवेन आसा. नोवेना उपरांत तेलावणी आसा. तेलावणे उपरांत कनीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. वेलंकनीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून
वेलंकनीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती ये भोव नितळी अवंकारी भोव भगवंत त्रिनादीन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावं ससन जावन तुका विंसून काडली देव पुता तुमकां वेळी तुका भोगल्या अदीक वर्त्या आनंदाचो उडास करून तूं म्हाका फावो कर म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तोचो आनंद परतून तुका दिवं वातो आनी सर वाडोवंक हांव भोव चड करिता ये दुखेस्तांचे भोव मोगाळे माये तुज्या आनंदाचो भक्तीन उडास करतल्यांक तुवें म्हाका बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय तुज्या देवपुताच्या परमीत काकुळटीचेर पातयोन आनी आमी मागले आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवोन ससयेच्या आदारार हुंदोवन भोव कलतेपणी हांव तुज्या लागीं परता ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनाती कर देवाची भगवंत खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर न्हय तर म्हाका अदीक गरजेचे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुज्या लागीं परतून मागता ते सवा ह्या परी आसात बरें काम आनी बरो पाग मेळोवंक रीण फारीक जावंक बे पयस वचोंक कोर्टाची केस इत्यार्थ जावंक हातापांयांक बोळ येवंक ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवंक जाग्याच्या वाटेचे समस्या परिहार जावंक BP शुगर नॉर्मल येवंक रातीक बरी न्हीद पडोवंक एलर्जी गूण जावंक पांयाच्या गांठीचें ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्याक देवाक अर्गां दिता स्वंत घर फावो जावंक गर्भकोशाची पिडा गूण जावंक काजराचें कार्य कसलीच अडकळ नासता जावंक बांदतेर बऱ्यान जावंक परिक्षेन बरें करून शिकोवन पास जावंक कांदू गूण जावंक कुटुंबांतलें झगडें रावोवंक वेरिकोस वेन गूण जावंक आडोव दवरलेलें भांगार सोडून हाडूंक कंपनीचें काम परमनंट जावंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक बरी सैरीक मेळोवंक भुरग्यांचें देणें लाबोवंक लिव्हर सिरोसीस गूण जावंक मुतांतलो हुलोपू गूण जावंक कुटुंबाच्या सान्यांक बरी भलायकी मेळोवंक ड्रायव्हींग लायसन्स मेळोवंक विजा मेळोवंक आर्थीक परिस्थिती बरी जावंक बिझनेस बरें जावंक ब्लड कॅन्सर गूण जावंक वायट चिंतनां पयस वचोंक वांट्याचो जागो बऱ्या तरान सेल जावंक भुरग्यांक मोबायल इंटरनेट दोन पयस रावंक पाट दू गूण जावंक मानसीक पिडा गूण जावंक भुरग्यांनी देवबिरांतेन जियोंक आमाल पियोवणें सोडोवंक आनी पांयाच्या शिरेंतलो गायी गूण जावंक ह्या ते सवांक आमची ते सवां आमी मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेते म्हाका आसची वर्ती पातयेणी उसारूंक हांव कुशी व्हरतां तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कथावेन काळजान पेटयल्या सैम्य व्हरता मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां हे म्हजे मागणे घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां नमान बरये कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जिजो भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन नमान बरये कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जिजो भगवंत मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन नमान बरये कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जिजो भगवंत मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन ये देवाचे माये घे हे म्हजे प्रणाम गब्रियल बडव्यान पयले बोटी वरत्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेले म्हणल्यार प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गीच्या आनंदाच्या कुरवान सबार परजळीक मोत्यां ती जावं दीत म्हूण हांव कुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ती परजळांत वाडून दीत म्हूण हांव वतरेकता हे दुखेस्तांच्या बुजावणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका बगल्या वर्त्या आनंद खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागता तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां
तुझ्या मनाक येदळपर्यंत मनशांनी केल्ली सर बोरीं कामां जेजूच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुझें काळीज पेटले ह्या मोगा पासत भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार आमेन. सोमयाच्या नांवी आमचो आदर ताणे रस्ता सर्गणी संसार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणे आणि म्हजी भोग तुजे ते पावून दी. सोमी तुमच्या सोवे आसूं तुमचे सावे आसो प्रार्थुया ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रसल्या आत्म्याक सवकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साळ तांणी बदलून वेगींच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं आमेन. काकुलदार सोम्या बावडतांच्या बुजोणदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयेळायल्या आमी मागतां दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली शिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पाव ये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ती तुका अर्गां दिवन दीत जो जी येताय आनी राज करताय सशनाच्या सशनाक आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय आसूं तुमकां राखूंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जी येता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. मोगाच्या नमन मोरिये बहुमान फावो साले राख तूं आमकां माये दैवी पुरपें भरले नमन मोरिये बहुमान फावो साले राख तूं आमकां माये दैवी पुरपें भरले नेके तूं पात्याचे रूपणे तूं मोगाचे माय तूं आमची सावचे बागते ओरते आमचे नेके तूं पात्याचे रूपणे तूं मोगाचे माय तूं आमची सावचे बागते ओरते आमचे मंदिर तूं देवाचे फळंगण तूं कोरपेचे आदर्श तूं सेवेचे रावळे तूं मोगाचे मंदिर तूं देवाचे फळंगण तूं कोरपेचे आदर्श तूं सेवेचे रावळे तूं मोगाचे मुळके तूं पात्याचे
आमची सावचे एवढे तू सावचे नेकेत तू पांत्याचे रूपने तू मोगाचे माय तू आमची सावचे बघते ओरते आमचे Naman morie Bowman favosale Raktu am kamaye Baby kurpen bharle Naman morie Bowman favosale Raktu am kamaye Baby kurpen bharle Nekit trumpantyache Rupne tu mogache Mai tu आमची सावचे परते ते बागामचे मोकाळ पुता सोय अंक्वर मोहरी आशीर्वाद आमकां तुझ्या पोवीत काळसा आमा सर्वांक दे तुझे आशीर्वाद भलायकेचे माये आमा बसत विनंती कर दर्या शुक्रा आमा बसत विनंती कर तुम्ही सोमेस्त बडव्यानो आणि भक्तानो आमा बसत विनंती करा भाग्यवान कृष्णाचे करवेन निवारण का आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.